थँक यू जीसस. भाव भयणांनो, एका मिनटाक उबी रावूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमी. सर्गीच्या बापा, तुका आर्गां आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता, तुका आर्गां आनी महिमा. पवित्र आत्म्या, तुका आर्गां आनी महिमा. ह्या वेळा खातीर, आयच्या दिसा खातीर तुवें आमकां हो आयचो दीस दिलाय आनी हो दीस आमी उगडास दवरपाचो दीस जावन आसा. कित्याक तुवें तुजो मोग आमच्या भितर घातला आनी सगळे हांगर येयल्या खातीर आनी जी येतली तेंच्या खातीर आमी तुका वाखाणटा, निनवासता. कित्याक तूं व्हरतो देव. आमचो तुवें इतको मोग केलाय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें ह्या संवसारान धाडलो आमकां सगळ्यांक तुजीशी एकठांय करपाक. आनी जेजू ह्या वेळार, सर्गीच्या बापा ह्या वेळार आनी पवित्र आत्म्या, तूं ह्या वेळार ह्या जाग्यार आहाय म्हणून आमकां खात्री आसा. कित्याक तुजें उतर म्हणटा, ज्या जाग्यार दोगा तेगा म्हाज्या नांवान एकठांय जाता थंयचो राव आसा. आनी पवित्र आत्म्या, हो टायम जावन आसा तुजो. म्हाज्या तोंडांतल्यान तुजी उतरां उलय, म्हाजी न्हू पूण ती तुजी जावली. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. बसा भाव भयणांनो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. भाव भयणांनो, टॉपिक म्हाजो सारको सिंपल आहा आनी हे म्हाज्या लायफान अनुभवला पळय ते हांव प्रीच करता. सारको सिंपल टॉपिक. आनी हांगर धाकटुलो भुरगो होतो आहा. कितना साल उसका? 7. आनी एवरेज आमी अराउंड 70 धरया. लास्ट 70 years to 7 बसून हा. आनी ह्या 70 yearsन आमी कितें शिकल्या? कसली सिस्टम शिकल्या आमी ह्या 70 वर्सां? ह्या संवसाराची. जेन्ना ह्या संवसाराची 70 वर्सां आमी सिस्टम शिकल्या, नाल्यार ह्या 70 yearsन जी सिस्टम शिकल्या ती चलतली काय देवान आमकां शिकयल्या ती चलतली? सांगा भाव भयणांनो. देवान शिकयल्या ती सिस्टम आमी चलयता काय ह्या संवसाराची सिस्टम आमी चलयता? कित्याक मेजॉरिटी आमी कितें रिसीव करता? संवसाराचे. 100% कितके आमी देवाच्या उतरान आसो पूण तरी आसतना आमी संवसाराच्यो गोश्टी आमच्या भितर घेता. आनी मागीर कितें जाता? समज एक चोर आसता, जावं एक बरें चोराचें सोडून घाल, फोटींग मनीस आसता. एक फोटींग मनीस आसता आनी सदांच येवन फोटी मारता. आनी एक दीस येता आनी आपणाक म्हणटा सपन पडलें जेजू येवपाचो आहा. कितको लोक तेजेर सत मानतलो? कितको लोक तेजेर सत मानतलो? सदांच फोटी मारता तो. एवरीडे ही टेल लायज. आनी एक दीस येता आनी तुरूच सांगता, आय सॉ जीसस, ही इज टेलिंग मी आय एम कमिंग सून. कितको लोक सत मानतलो तेजेर? तशेंच आमचें काळीज जावन आसा भाव भयणां. तुज्या तोंडांतल्यान जी उतरां भायर सरत आहात, जी उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरत आहात आनी सडनली तूं एक देवाचें उतर घेताय आनी तूं उलयताय, युअर हार्ट इज नॉट कन्विन्स्ड. बिकॉज 90% इन युअर हार्ट इज द वीड्स. 90% तुज्या काळजान आहा ती सगळे हे तोंड जे तुजे खातेले ते वचोन. समज आमी नॅचरलात एक बी ओपली आनी सगळ्याक तोंड आहा आनी एक बी आमी व्हरोन उडयली थंयसर, ती किल्लतली? कित्याक तोंड ताका ग्रोथ दिवंक दिवचें ना. तशेंच आमच्या काळजाचो प्रॉब्लेम जाता भाव भयणां. हार्ट इज नॉट कन्विन्स्ड. आमी देवाचें उतर घेता, मॅनिफेस्टेशन कित्याक जायना? आमी पळयता आमच्या लायफान मॅनिफेस्टेशन जायना. आमी देवाचें उतर उचारता पूण आमच्या लायफान मॅनिफेस्टेशन जायना. कित्याक आवर हार्ट इज नॉट कन्विन्स्ड. 90% ऑफ द वर्ड्स आमी जी उलयता ती रॉंग उतरां उलयता आनी 10% आमी रायट उलयता. 90% ह्या 10 उतरांक खान उडयता. आनी हो बेसीक भाव भयणांनो लॉ आमचो, हो स्पिरिच्युअल लॉ बेसीक. ताका लागून जेजून जेन्ना जेनेसीस 1:1 म्हटलें, जेन्ना द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म, वॉइड, डार्कनेस, and the spirit of the Lord was hovering upon the waters. तेन्ना कितें जाता?
जेजू डार्कनेसाचे उलयना, कावकाचे उलयना, धरतेक शेट ना म्हणून उलयना, पूण कितें उलयता, आपणाक कितें पळोवंक जाय पळय तें. आनी त्याच टायमार ते घडोवन येता बिकॉज हार्ट इज कन्विन्स्ड. इम्पॉर्टंट म्हणटा ते तुजे पयले हार्ट कन्विन्स आसपाक जाय. भाव भयणांनी देवाचे उतर घेतले आनी ते तुवें तोंडांतल्यान उचारले, तुजे काळीज तर सारकें ना, नाजाल्यार ते मॅनिफेस्टेशन जावचें ना, बिकॉज युअर हार्ट इटसेल्फ इज नॉट कन्विन्स्ड. युअर हार्ट इटसेल्फ इज नॉट कन्विन्स्ड. तुजीच काळीज तुकाच ओकोता, जाणा तो तूं कितें उलयताय पळय ते. एक सांगता, आतां समज तूं कोणाकूय सांगताय आपूण 10 येतलो, तूं 12 पावलो, आनी तुजी हॅबीट ही कंटिन्युअस हॅबीट तुजी सदांच लेट पावपाची. तुज्या काळजाक खबर ना, तुज्या काळजाक खबर ना तूं सदांच फुटींग उलयताय म्हणून, आनी तूं एक सोद घालताय काळजान भितर तुज्या. हे देवाचें उतर एक घेताय आनी तूं सोद भितर घालताय. कन्विन्स ना तुझे हार्ट. Although you have the word of God, but your heart is not convinced. Because 90% of the time you are talking only lies, words of this world, संसाराची उतरां. Heart is not convinced. आणि अशेंच भाव भयणांनो आमचे संवसारा जिवितानूय जाता. आनी म्हाजो टॉपिक सारको सिंपल आहा. कितके जाणांचे तुमच्या बापाय वांगडा रिलेशन बरें आहा, तुमच्या बापाय वांगडा कितके जाणांचे हांगर रिलेशन बरें आहा. जांक आवय वांगडा चडशे आसतातूच. मेजॉरिटी ऑफ द टायम आर रिलेशन विथ अ मदर इज गुड, बट विथ अ फादर हाऊ मेनी टायम्स आमचे रिलेशन बापाय वांगडा बरें आसता, आवय वांगडा बरें आसतात ही आमकां गॅरंटी आहा. कित्याक आमी कितें आसलें आमी आवय कसोन सांगता. पूण बापाय वांगडा तुजें रिलेशन कितकें बरें आसता. इन नॅचरल सांगा, आसता काय मातशें आमी बापायक पयस दवरता. रियलिटीन वी कीप आ फादर लिटल अवे, पयस दवरता आमी. अशेंच एक भुरगो आसलो आनी ताजो बापूय ताका सदांच शिकयतालो देवाचें उतर, सदांच देवाचें उतर शिकयतालो. आनी हो भुरगो वाडटा देवाच्या उतरान. जेन्ना हो भुरगो देवाच्या उतरान वाडटा तेन्ना तो बापायक विचारता, आमचो देव कसो दिसता आनी आमचो देव केदो व्हडलो आहा. अशें हो भुरगो त्या बापायक विचारता. आनी बापूय ताका गाडयेन घेवन वयता. आनी गाडयेन वयताना तो ताका एरोप्लेन दाखयता. येते पळयलाय काय म्हणटा. तो हा आमचो स्वर्गीचो बापूय म्हणटा. वयर अबे पळय म्हणटा. तो म्हणटा पूण तो धाकटुलो दिसता. मागीर ताका तसोच घेता आनी एअरपोर्टाचेर वयता. आनी अबे आतां म्हणटा तो अबे हांगर हा. आतां केद्दो हा काय म्हणटा. आतां केद्दो हा. आनी तो पळयता ते प्लेन भरपूर व्हडले आहा. असो आमचो संबंद आमच्या बापाय वांगडा आसपाक जाय. आमचें कितें जाला, जो संवसारी सिस्टम आमी शिकल्या पयलें म्हटलां पळय तशें, जी सिस्टम आमी शिकल्या ह्या संवसाराची तीच सिस्टम आमी स्वर्गीच्या बापायक आमी उजार करता. कितकी जाणां आमी जी हांगर आसा ती स्वर्गीच्या बापायक उलो मारता. हाऊ मेनी ऑफ यू स्पीक टू गॉड द फादर. म्हाजो टॉपिक माय रिलेशन विथ माय गॉड द फादर. म्हाजें रिलेशन म्हाज्या स्वर्गीच्या बापाय वांगडा. आतां पुनर्जीवन तूं जेन्ना जाताय, नवें जिवीत जियेताय, जेन्ना जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो, तूं मानून घेताय तो म्हाजो सोमी दोनी सरवंडार म्हणून, तेन्ना तुजे कुशव्यांसान, आवयच्या कुशव्यांसान आनी बापाय कडल्यान दे बिकम युअर पेरंट्स. नाव गॉड द फादर इज युअर फादर. आतां स्वर्गीचो बापूय तुजो बापूय. पूण ह्या बापाय वांगडा रिलेशन स्वर्गार ह्या पृथ्वीर आसलेल्या त्या बापाय भाशेन सेम. ताका मातसो सायडीक चिता भाव भयणांनो. कित्याक जेजून रिकॉर्ड केल्ले हा, बायबलाचेर रिकॉर्ड केल्ल्या 38 times he prayed in 3 years. ओन्ली रिकॉर्डेड. देवाचें उतर म्हणटा सगळे जे जेजून केल्ले ते बरोवन दवरलेले, नाल्यार ह्या संवसारान बूक आसपाचें नासलें.
तेजे ते सगळे बरोवन दवरपाक. 38 times more or less somewhere about there, 40 आसूंक शकता, कमी उणें आसूंक शकता, दुसऱ्या वजनांनी ते डिस्प्ले केला पळय त्या प्रमाणे. पूण मिनिमम 38 times ही प्रेड फॉर 3 years, 3.5 years मिनिस्ट्री. पूण तेच्या पयलीं तो कितको उलयला आसतलो, तेजी 30 वर्सां पयलीं तो कितको आपणाच्या बापायशीन उलयला आसतलो, दॅट इज नॉट रिकॉर्डेड. म्हणून चीत भाव भयणांनो, जेजू सांगता तुका मागणें करपाक जाय नाल्यार तुवें आपणाच्या बापायशीन वचपाक जाय. पूण आमी कितें करता भाव भयणांनो, जे रिलेशन आमचे ह्या संवसारी बापूचें रिलेशन आहा तेच रिलेशन आमी हांगा रेप्लिकेट करता. बिकॉज माय हार्ट इज नॉट कन्विन्स्ड. अजून पासून म्हाजें काळीज कन्विन्स जावना. हेच रिलेशन जे संवसारान जी सिस्टम हांव शिकला तीच रिफ्लेक्ट करता हांव सर्गीच्या बापा वांगडा. हांवें पळयलां भाव भयणांनो, जायते जाणांक मिनिस्टर करता पळय तेन्ना चडशे ते जेजूचे उलयता. आनी वायट न्हू, जेजू आमचो सोरवंडार. पूण जेजून कितें सांगलें? जेजून सांगलें आपणाच्या बापाय लागीं वच म्हणून. ही इज द सोर्स. तो सोर्स आख्खी 4 गॉस्पल तूं वाचशी नाल्यार जेजू आपणाची गजाल उलयना, आपणाच्या बापायची गजाल उलयता. आपणाक पळयलें नाल्यार तुवें बापायक पळयलंय म्हणटा. पूण भाव भयणांनो, कितके रिलेशन आमचे सर्गीच्या बापाय वांगडा सेम हांगर जे रेप्लिकेट जाता ते थंयच आमी सेम एक्झॅक्टली थंयच आमी त्याच करता. आनी ताका लागून भाव भयणांनो, आमी पळयता म्हाजे आनी सर्गीच्या बापायचें रिलेशन. आमी जेजूकूय उलो मारता, पवित्र आत्म्याकूय उलो मारता. तिगांयकूय उलो मारपाची गरज आहा, ना म्हणना. तिगांयकूय मारूंक जाय, पूण सोसा लागीं वचना. जेजून सांगलां तें हांव करिना, नाजाल्यार हांव जेजूचें उतर आयकना. जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी जेजून सांगलें म्हाज्या बापाय लागीं वच आनी म्हाज्या नांवान वच आनी तो तुका दितलो. कॉन्फिडन्स दिला आमकां, शिकयला ताणें आमकां आनी आपणें प्रॅक्टिकल करून दाखयला. तेन्ना तेजीशी शीस गेले आनी म्हणूंक लागले आमकां मागणें करूंक शिकय. आनी तेन्ना ताणें ते आमच्या बापा दिले. भाव भयणांनो, आमी आमच्या बापा म्हणटा, पूण आमी ती पोयट्री टायप म्हणटा. आमकां मिनींग खबर ना आमच्या बापाचो. आनी आमी ग्रुपान आहा, आमच्या बापा म्हटल्या ग्रुपान कबार जाली, तेजें मिनींग कांयच खबर ना. दॅट इज नॉट एन इंटिमेट रिलेशन, दॅट इज अ प्रेयर. इंटिमेट रिलेशन म्हणजे हांव बसता बापाय वांगडा, हांव असो बसता आनी हांव उलयता. आतां इस्कॉलान आमची भुरगीं वयता, जेन्ना इस्कॉलाक गेल्या उपरांत ती घरा येयल्या उपरांत आमी कितें विचारता? आयचो दीस कसो आहलो? मम्मी जाणें आयचो दीस बरो गेलो, म्हाका सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलें. इतके म्हटल्यानी ते फुडें गेले. नाजाल्यार तूं तेच्या फाटल्यान वयचें ना, कितें जालें गो, कितें एप्रिशिएट केलें? यू वॉन्ट टू नो मोर. आतां देवाक खबर ना म्हणून ना, आमची खबर आहा, पूण ताका जाय आमी तेजीशी न्ही. खंयच्या बापायक आनी खंयच्या आवयक नाका आपणाची भुरगीं आपणाशी न्हिदली. कोणाक नाका भाव भयणांनो सांगा. आनी हो बेजीक प्रिंसिपल भाव भयणांनो आमी आमचो धरूंक ना. सर्गीच्या बापाय वांगडा आमी आमचो संबंद बांदूंक ना. आनी हो व्हेरी इम्पॉर्टंट बांदपाक, कित्याक तो जावन आसा सोर्स. तेज्या कडल्यान सगळें येता. ताका लागून ताका आमी आबा फादर म्हणटा. आनी हे रिलेशन भाव भयणांनो आमी घडोवन हाडपाक जाय. अशेंच म्हाज्या जिवितान हांवें पळयलें, म्हाजें आनी म्हाज्या बापायचें रिलेशन बरें नासलें. आनी अशेंच कितें जालें आनी हांव म्हाजें घर सोडून गेलो आनी हांव म्हाज्या घरान येवन रावंक लागलो. हांव म्हाज्या डॅडी वांगडा रावतालो 21 years. म्हाजी मामी मरोन 21 years तेज्या वांगडा रावलो. सफर जातालो पूण रावतालो, कित्याक हांवें कमिटमेंट केल्लें की हांव म्हाज्या बापायक पळयतलो म्हणून. पूण जेन्ना डिफिकल्ट जालें सिट्युएशन, म्हायशीन जायना जालें, तेन्ना हांव थंयसरलो उठलो आनी म्हाज्या घरान येयलो. पूण म्हाजें काळीज भाव भयणांनो एक्सेप्ट करिना जालें तें, कित्याक अनफॉरगिवनेसान थंयसरल्यान भायर येयलो आनी म्हायशीन जायना जालें. म्हणटकच हांव आमच्या इगर्जेन गेलो, आमच्या पादिकाराक मेवलो आनी सांगलें ताका. तो म्हणूंक लागलो वच आनी तेजी माफी माग. गेलो आनी माफी मागली, पूण काळजान सान जालना भाव भयणांनो. आनी जायते टायम काळजान सान आमची माफी जायना, कित्याक माय हार्ट इज नॉट कन्विन्स्ड.
जावंक ना ती म्हाजी माफी म्हणटकच हांव देवाचो आदार मागोंक लागलो. म्हाका म्हाज्या बापायक माफ करपाक तूं आदार दी म्हणून. आनी एका वर्सान 1 year I was praying. After 1 year I saw that prayer coming to pass. ते हांवें जें मागलेलें म्हाजें आनी म्हाज्या बापायचें रिलेशन कंप्लीट रिस्टोर जालें. आनी तेन्ना भाव भयणांनो म्हाकाय कळोन येयलो म्हाजो सर्गीचो बापूय म्हाका कितको मोग करता पळय. हो संवसाराचो बापूय तर म्हाका माफ करूंक शकता, नाजाल्यार म्हाजो सर्गीचो बापूय कितको म्हाजो बरो. तो म्हाजे हांव दिल्या उपरांत तो दितलो हें तेजें मन ना. तेजो मोग अनकंडिशनल. आमी फाटीं फुडें आनी पळोवपाची गरज ना. तूं बरो म्हणून तुजो मोग करतलो म्हणून ना, तूं तेजीशी येयलोय म्हणून तुजें आयकतलो म्हणून ना, तूं येनाय नाल्यार आयकतलो, पूण तूं येवशी आनी तुजें रिलेशन तर तूं वाडयशी, नाजाल्यार कितकें बरें जातलें. आनी हें म्हाज्या जिवितांत हे फाटल्या 2-3 म्हयन्यांक पळयलें. कित्याक हांव सर्गीच्या बापाय लागीं उलोवंक लागलो. हांव सांगूंक लागलो ताका म्हाजें कितें जाता पळय तें. आनी तेन्ना हांवें पळयलें म्हाजेशीन देव पुतून उलयता. आनी आमी देवाच्या उतरान सावन आमी पळयतले हांव मागीर देव कितें म्हणूंक सोदता पळय तो. आनी जेजू कितकी आपणाची बापायची व्हडवीकाय सांगता पळय ती. ताका लागून भाव भयणांनो आमी चिंतपाक जाय की म्हाजो रिलेशन सेम संवसारा बापाय वांगडा आहा तेच रिलेशन म्हाजे सर्गीच्या बापाय वांगडा. आतां आमी नवी रचना. आदले ते सगळे गेले. आतां आमी नवी रचना जावन आसा. आनी नवी रचना नाल्यार नवें जिवीत जिवंक जाय. हो संवसारी सिस्टम आमी साणूंक जाय भाव भयणांनो. तुजे काळीज कन्विन्स जावपाक जाय तूं कितें तोंडांतल्यान उलयताय पळय तें. तेन्ना ही तुजी भावार्थाची उतरां वयतलीं आनी तूं उलयताय तें घडून हाडटलें. कित्याक नाव युअर हार्ट इज कन्विन्स. वो 100% उलयता ते तो उतर आपूण सांबाळटा आनी मागीर हे काळीज तुज्या मना लागीं उलयता आनी कुडीक तुज्या आयकचें पडटा. 2 against 1 and you are winning all the time. ताका लागून भाव भयणांनो व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय तें म्हाजें रिलेशन सर्गीच्या बापाय वांगडा हांवें कशें रिस्टोर करपाचें पळय. आनी हें आमी करूंक ना नाल्यार भाव भयणांनो आयच्या दिसा आमी हें करपाक जाय. सर्गीच्या बापायक इतको टायम तुवें जर उलो मारूंक ना नाल्यार आयच्या दिसाक तुवें उलो मारपाक जाय. कित्याक तो तुजो बापूय, जेजू तुजो भाव. आनी हांव बापाय लागीं वचना आनी फकत भावा लागीं वयता आनी भाव सांगता बापाय लागीं वच, नाजाल्यार हांव जेजू सांगता तें आयकना. आनी आमी जाणा जेजू जावन आसा ती वाट. आनी जेजून वाट दाखयल्या ती वाट सारकी. आनी देवसाराक नाका आमी आमच्या बापायशीन गेली म्हणटकच तो तुज्या मनान आनी कितें घालता आनी तुका डिस्टर्ब करून दवरता. पूण भाव भयणांनो म्हाज्या सर्गीच्या बापाय वांगडा रिलेशन जोडपाक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे तुमच्या काळजान वचनी भाव भयणांनो. कित्याक आमी जायत्या टायम आमी प्रिचींग करता पळय तेन्ना आमी जेजूची गजाल सांगता, आमी पवित्र आत्म्याची गजाल सांगता आनी खंय ना खंय सर्गीचो बापूय फाटीं पडटा. आनी हे म्हाज्या काळजान आतां खूब दीस जाले हे देवाचें उतर हे भाशेन उलयता म्हणटकच हांवें ब्रदराक सांगलें म्हाका 1-2 वरां प्रिचींग करून मेवतलो नाल्यार हो टॉपीक हांव प्रीच करता म्हणून. प्रेज गॉड. हालेलुया. जयमेता. अशें इंटरेस्टिंग टॉपीक करुया कित्याक हो इम्पॉर्टंट टॉपीक भाव भयणांनो मातशी सोत्राय धरा. हे इम्पॉर्टंट टॉपीक जावन आसा. आयजाया 64:7 आयजाया 64:7 म्हणटा Yet, O Lord, you are our Father, we are the clay, you are the potter, and we are all the works of your hand. देवाचे उतर हांगर म्हणटा तूं आमचो बापूय, तुवें आमकां आकार दिलाय, आमी माती, तुवें आमकां आकार दिलाय आनी तुवें तुज्या हातींनी आमकां आकार दिलाय. भाव भयणांनो जेन्ना आदावान रचलो तेन्ना आमी जाणान देवान मातयेन हात घातलो आनी आमकां आकार दिलो.
हांगर देवाचे उतर बरयलेले आहा. आ 64:7. Sister, put KJV put. No, NKJV. NKJV is there. I think so. See Psalms, otherwise Psalms. Isaiah only. Ah, 64:8. Isaiah 64:8. Sorry. 64:8. वाजा बाब न्हू सगळीं जाणां तुमी वाजा. But now, O Lord, you are our Father, we are the clay, and you are a potter, and all we are the works of your hand. म्हणजे देवान आपणाचे हात मातयेन घातले आनी आमकां आकार दिला. हो देव भाव भयणांनो जो आमकां आकार दिता. हे देवान आमकां रचल्या आनी आपणा भाशेन रचल्या. देव आत्मा आनी आमी आत्मे. पूण ही आमकां कूट दिल्या भाव भयणांनो, दीस इज अतली सूट. हे फकत ह्या संवसाराक, हे स्वर्गार वयचे ना. ही माती आनी ही माती जातली. आनी हे कुडीर जेन्ना आमी हे टी शर्ट घालता, ह्या टी शर्टाकूय जिवीत येता. कित्याक हालता पळय तेन्ना हेकाय लायफ येता. पूण हो आमचो ओनर न्हू. ओनर म्हाजो आत्मो. देवान म्हाका आत्म्यान रचल्या, पूण म्हाजे कुडीक ताणें आकार दिला. इतको ताणें आमचो मोग केला. म्हणजे फकत ताणें आपणाच्या आत्म्याचेच चिंतलें ना, पूण आमकां ताणें एक बरी कुडीय दिल्या. आनी काल हांव सिस्टर सिमित्रा कडेन उलयतालो आनी ती जॉगिंगाक गेल्ली. म्हणटच जॉगिंगाचे येयल्या उपरांत तिणें म्हाका फोन केलो. ती म्हणूंक लागली, ब्रदर, हांवें म्हटल्यार सिस्टर व्हेरी गुड, यू आर गोईंग फॉर जॉगिंग. ती म्हणूंक लागली, खूब न्हू म्हणूंक लागली, देवान दिल्या. पवित्र आत्मा हांगर रावता ती आमी मेंटेन करपाक जाय. म्हणटकूच देवान दिला आमकां हे भाव भयणांनो. हो आमकां रचला नाल्यार देवान आपणाच्या हातीन रचला. आमचो मोग केला ताणें. पूण तितकोच मोग आमी ताचो परत करता काय? ताका आमी उलो मारता, तूं म्हाज्या सर्गीच्या बापाय म्हणून. ह्या पोन्न्या कोरारान बरोवन दवरलेलें उतर आसा. आदल्या कोरारान बरोवन दवरलेलें आसा. पूण भाव भयणांनो, आमचो संबंद ना आमच्या सर्गीच्या बापा वांगडा. आनी ताका लागून आमी आयकपाक जाय जेजू कितें म्हणटा पळय तो. जेजू आपणाच्या बापायची ओडविकाय सांगपाक येयलो. जेजू कित्याक लागून येयलो ह्या संवसाराक. आमी पळयता जॉन 3:16 कितें म्हणटा पळय ते. गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whosoever shall believe in him shall not perish but have eternal life. Praise God. Put. वाजूया सगळीं जाणां. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but everlasting life. For God म्हटलं कोण? स्वर्गीचो बापूय. So loved the world म्हणजे कोण? आमी. स्वर्गीच्या बापान आमचो इतको मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. तुजो एकलोच पूत आहा. एकलोच पूत आहा, तुका काडून दिवपाक जाय. आनी तो तुका एकलोच आहा. आपूण बायेचो पूत. बिगॉटन म्हणजे आपूण बायेचो. एकलोच आपूण बायेचो पूत आहा. आनी हो एकलोच पूत देव काडटा आनी संवसाराक दिता.
गिव, ही गेव, दिलो. हो मोग भाव भयणांनो सर्गीच्या बापायचो. आणि जेजू ताका ओबिडियंट. जेजू आयकता आपणाचो सर्गीचो बापूय कितें सांगता ते आपूण तूं सांगता ते करता म्हणून. भाव भयणांनो मोग कोणें दाखयलो? सर्गीच्या बापायन दाखयलो. सर्गीच्या बापायन मोग दाखयलो आमचो. ताका नाका आसले आमी पातकान जियेलेले, ताका नाका आसले कायद्यान जियेलेले. कित्याक कायदो धरपाक इम्पॉसिबल. 633 लॉज एंड अबाव तेज्या सुबेजूय आसूंक शकता. प्लस द 10 कमांडमेंट्स. कितके इतके लॉ धरपाक देवाकूय खबर आहा हे इम्पॉसिबल धरपाक. एक म्हणलो सगळे म्हणले. तुवें तर हेल्मेट घालूंक ना, तुका चलन दिलें, ट्रॅफिक रुल्स इज ब्रोकन. एक म्हणलो सगळे म्हणले. म्हणटोच हीच सिस्टम. हांगर देव आमकां तेच सांगता, तुमचीशीन जावचें ना धरपाक म्हणून आपणान आपणाच्या पुताक धाडलो. कोणेन धाडला भाव भयणांनो? हू इज द सोर्स? कोणेन धाडलो सर्गीक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारात? सर्गीच्या बापायन धाडलो. ही गेव, दिलो. आपणाशीन एकलोच आसलो तो दिलो. आणि हे आमी रेप्लिकेट करपाक जाय भाव भयणांनो. जेजू क्रिस्ताचो मोग जो जेजू क्रिस्तान आपणाच्या बापाय सवय दाखयला, जे ओबिडियन्स ताणें आपणाच्या बापाय सवय दाखयला, जे आदावान दाखोवंक नासले दुसरा आदाव येता जेजू क्रिस्त आनी आपणाचे रिलेशन दाखयता, ते आमी शिकपाक जाय. जेजू आमकां ओबिडियन्स शिकोवपाक येयला भाव भयणांनो. हाऊ टू बी ओबिडियंट. ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस म्हणटा. आणि तो ओबिडियंट आसलो. मदर मेरी, मारयेचो एक्झाम्पल घेवया. जेन्ना मारयेक हे उतर येता, ती म्हणटा जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. आणि ताका सांगता तुज्या कुशव्यान जळवला तो सोरवंडा ह्या संवसाराची पापां काडपाक येयला. फ्रॉम डे वन खुर्सार बसून पळयता पळय तेन्ना काळीज पिजला आसतले तिचे, पूण ओबिडियंट रावता. ऑब्स्ट्रक्शन घालिना, धांवन वचना, गोट धरिना, ना 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 ताका मारी नाका. कित्याक तिका खबर आसली, तिका खबर आसली हे घोड्यान येवपाक जाय. ओबिडियन्स. देवाच्या उतराक ओबिडियन्स दाखयलें. एब्राहिमाक सांगलो तुज्या एकल्याच पुताक व्हर आनी मार, सॅक्रिफायस कर. सुरी काडटा भायर मारपाक. आनी आंच बोडवो म्हणटा तुज्या देवान काळीज पडलेलें आनी ताका मारपाक दिना. ताका मेंढरो मेवता, त्या मेंढराक दाखयताले जेजू क्रिस्ताक. पॉइंटिंग करताले जेजू क्रिस्ताक. जे एब्राहिमाक देवान एकलोच मागलेलो तो दिवपाक तो रेडी जालो, जेजू क्रिस्ताक पॉइंट करतालो. इट वॉज पॉइंटिंग टू जीसस क्राइस्ट in the Old Testament, starting in Genesis itself. सोरवंडार जाव आमकां. आनी जेजू सर्गीचो बापूय हो सोरवंडार धाडून दिता भाव भयणां. आनी ह्या सर्गीच्या बापायचेर आमी फोकस दरिना. आनी आमचे संवसारी जिवितान आमच्या बापाय वांगडा रिलेशन आहा, सेम रिलेशन सर्गीच्या बापाय वांगडा. सांगोनान आमी वचोन ताका बसोना हांव तेजीशीन आनी आमी उलयनान भाव भयणांनो. जायते म्हयने आदीं जातले म्हाका दिसता 2-3 म्हयने आदीं हांवें सांगलेलें एक खुर्ची फुड्यान घाल, एक खुर्चेर तूं बस आनी देवाक सांग तूं हांगर बस, हांव हांगर बसता आनी उलय. भाव भयणांनो हांव सांगता, हांव कोत्ता पळय तें, हांव सांगता. हांव खुर्ची घालिना पूण हांव बसता एका पोजिशनान आनी हांव उलयता असो. आय टॉक.
कालच्या दिसाक कितें जालें, आंगोर येवच्या पयलीं हांव बापाय लागीं उलोवन येयलो, जेजू लागीं उलोवन येयला, पवित्र आत्म्या लागीं उलोवन येयला. कित्याक उलोवंक जाय? कित्याक ताका सांगूंक जाय हांव वयता त्या जाग्यार, हांव देवाचें उतर दितलो, तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयतलो. बापूय, पूत आनी पवित्र आत्मा तेगूय जाण म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयता. चार्ज तांकां दिवन येयलो. बाब भयणांनो, गरज हे बारीक बारीक आमच्या लायफान आमी लागू करता. जेन्ना आमचो संबंद आमच्या बापाय वांगडा बरो आसतलो तेन्ना बाकीचे तुजे संबंद बरे आसतले. कित्याक पयलो मानाम्यांत कितें म्हणटा, फर्स्ट कमांडमेंट कितें म्हणटा? लव युअर गॉड विथ ऑल युअर हार्ट, विथ ऑल युअर सोल, विथ ऑल युअर स्ट्रेंथ. देवाचो पयलो मोग, देवाक पयलो जागो बाब भयणांनो. आनी आमी ह्या संवसाराची सिस्टम शिकल्या आनी ह्या संवसाराच्या सिस्टमान आमी जियेता. ताका लागून आमी चिंतपाक जाय बाब भयणांनो, जेजून सांगला ती उतरां खरी जाण आसा. इज द ट्रूथ, खरें उलोवन गेला तो. आनी तो म्हणटा एफिशियन्स, आमी एफिशियन्स 5:1 आमी पळयता, देवाचें उतर म्हणटा की बी इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट. सिस्टर AMPC इज देयर? या, जस्ट पुट AMPC एफिशियन्स 5:1. कितें म्हणटा? Therefore be imitators of God, copy him and follow his example. कितें म्हणटा? Therefore be imitators of God म्हणजे therefore be imitators of God म्हणजे जेजू क्रिस्ताक तू फॉलो कर म्हणटा. Therefore be imitator of Christ दुसऱ्या हितून या म्हणजे God is Christ is God. Copy him and follow his examples. जसो जेजू चललो तसो तू चल म्हणटा. जसो जेजू उलयलो तसो तू उलय. जसे जेजून हात लोकांचेर दवरले तू धर. हे आमकां देवाचें उतर सांगता. बी इमिटेटर्स, कॉपी कर ताका. तेणेन तो तुका सांगला सर्गीच्या बापाय लागीं वचपाक जाय, तुवें वचपाक जाय. नो कन्फ्युजन, नो कन्फ्युजन, हांगर कन्फ्युजन कांयच ना. हे उगडास धरा बाब भयणांनो. हांव म्हणना तुवें जेजू कडेन मागपाचें न्हू, जेजू कडेन मागपाचें तेजेरूय येतलो. जेजू कडेन आमी कितें मागपाचें? पवित्र आत्म्या कडेन आनी कितें मागपाचें? आनी सर्गीच्या बापाय वांगडा आनी कितें मागपाचें? कित्याक 3 रोल ते. इट्स अ वेल ऑइल्ड मशीन. एकामेकाच्या एगेन्स्ट ना ते. दे ऑलवेज आर इन वन एकॉर्ड, एका मनाचे. पूण आमचें रिलेशन बाब भयणांनो अशें आसपाक जाय. कॉपी हिम अँड फॉलो हीज एक्झाम्पल्स. यू हॅव समबडी टू फॉलो युअर एक्झाम्पल. जीसस क्रायस्ट इज आवर एक्झाम्पल. जसो जेजू जियेलो, जेजू एकसोरो असोन मागणें करतालो आपणाच्या बापाय वांगडा. तो देव आहलो पूण आत्म्यान देव आहलो. कुडीन मनीस आहलो, आत्म्यान देव आहलो. कित्याक तेच्या भितर पातकाचो सैम नासलो. जेजू क्रिस्ता भितर पातकाचो सैम नासलो. कित्याक जेजून पातक करूंक नासले. आनी मारयेच्या कुशव्यान जेन्ना तो जल्मलो पवित्र आत्म्यान जल्मलो. सर्गीची बी न्हू तेजी ती. देवाचें उतर, द वर्ड बिकेम फ्लॅश. उतर देवाचें मनीस जाता. म्हणटकच बाब भयणांनो ह्या एरियान आमी फुडें सरपाक जाय. 1 Corinthians 8:6 put sister. AMPC is okay. Yet for us there is only one Lord, the Father, who is the source of all things and for whom we have life, and one Lord Jesus Christ, through and by whom are all things, and through and by whom we ourselves exist. स्वर्गीचो बापूय, आमचो देव जेजू ख्रिस्त माझो सोमी दोनी सोरवंडार. देवाचें उतर सांगता.
तो म्हाजो बापूय आणि जेजू ख्रिस्त म्हाजो सोमी दोनी आणि सोरवंडार. आणि तो जावन आसा सोर्स. हू इज द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स. Who is the source of all things and for whom we have life. तो जाण आसा सोर्स. सोर्स म्हणजे कितें भाव भयणांनो, जेन्ना एक जोर येता, जोरीचो पळय आंगोल्ल्यान जो उदीक भायर सरता हो सोर्स जालो. आंगोल्ल्यान हें उदीक भायर सरता. आंगोर वच म्हणटा जेजू तुका. आंगोर उदीक आहा, आंगोर वच म्हणलें. आणि ह्या उतराचेर आमी जेजूच्या आमचो फोकस दवरूंक जाय. कित्याक जेजून सांगला नाल्यार तें आमी करपाक जाय. कित्याक जेजून आमकां वाट दाखयला. ही इज द वे. प्रेज गॉड. हालेलुया. आणि हांगर कितें म्हणटा पळय फुडें, एंड वन लॉर्ड जीसस क्रायस्ट ट्रू एंड बाय whom are all things and true and by whom we ourselves exist. आमी जेजू ख्रिस्तान आमी एक्झिस्ट जाता. कित्याक आमी ताका आमचो सोमी दोनी आनी आमचो सोरवंडार म्हणटा. आनी जेन्ना आमी सोमी दोनी सोरवंडार म्हणटा देन वी आर एडॉप्टेड एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. तो आमकां एकठांयता. म्हणटो थ्रू हिम वी एक्झिस्ट. थ्रू जीसस वी एक्झिस्ट. वी एक्झिस्ट थ्रू जीसस. कित्याक तेणेन आमकां एकठांयलें. ताका लागून भाव भयणांनो हो संबंद आमी देवा वांगडा आमी डे टू डे हो वाडोवपाक फुडें सरोंक जाय. जॉन 3:1 सिस्टर. 1 John 3:1 सॉरी 1 John 3:1. See what an incredible quality of love the Father has given, shown, bestowed on us, that we should be permitted to be named and called and counted the children of God. And so we are the reason that the world does not know, recognize, acknowledge us, is that it does not know, recognize, acknowledge him. म्हणजे कितें म्हणूंक सोदता भाव भयणांनो, देवाचे उतार हांगर म्हणटा, सो वॉट एन इनक्रेडिबल क्वालिटी ऑफ लव द फादर हॅज गिवन, शोन, bestowed on us. He has already bestowed on us. He is not bestowing. When he sent his son, he bestowed his love. आता कृपा व्हांवत आसा भाव भयणांनो. केन्ना हांव ते कृपेन टॅप करता तेन्ना ते म्हाजें जाता. Grace is what God has done. Faith is you appropriate what God has done. एक बुफे मांडलेली हा, समज एक बुफे मांडलेली हा आणि अनाउन्स करता वसा आनी बुफे खाया म्हणून. आनी तूं कितें करता, खुर्चेर बसून रावता. जेवण तुजेशीन येतले काय तुवें जेवणाशीन वचोंक जाय. तशेंच म्हाजें डिसिजन हांवें जेजू क्रिस्ताक मानून घेवपाचो काय ना मानून घेवपाचो. जेजू क्रिस्ताक मानून घेवनाय, स्वर्गीच्या बापाक तूं मानून घेयनाय आणि पवित्र आत्म्याकूय तूं मानून घेयनाय. जेन्ना जेजूक मानून घेताय तेन्ना वाट. द वे इज जीसस. जेन्ना जेजूक तूं मानताय तेन्ना तुका स्वर्गीच्या बापायची वाट ओपन जाता. ताका लागून जेन्ना जेजू मोत्ता पळय तेन्ना देवाचे उतर म्हणटा तो पोड्डो पिसलो. पोड्डो पिसलो म्हणजे देवान जी ब्लॉक आसली, समज हांव हात धरता नाल्यार तुका पळोवंक दिसचें ना म्हाजें तोंड. हो जो ब्लॉक आसलो म्हाज्या आनी स्वर्गीच्या बापायच्या फुड्यान हो देवान काडलो आपणाच्या खुर्सा उदेशी काडून उडयलो. आतां म्हणटा तो म्हाज्या नांवान वच बापायला, तुका जाय पळय तें माग, तुका जाय पळय तें माग. जेन्ना तूं डेली वयतले भाव भयणांनो देवाशीन आनी नॉर्मल उलयतले, मागप इज प्रेयर. मागताय पळय ते प्रेयर, पूण कॉन्वर्सेशन इज नॉट प्रेयर. ते तुजें उलोवप. तूं तुजे माय येवन इस्कॉलांतले जावं खंयचल्ली गजाल सांगताय तेन्ना तो प्रेयर तुजो.
Brother Brendan, is it your prayer when you tell something to your mother or father? It's not your prayer, it's your conversation. उलोवप, prayer तू कर. Prayer is separate. My intimate relation with my parents is separate. I come and disclose whatever is happening. थोडी भुरगीं वयल्यान बारीक गजाल येवन आपणाच्या माय पायक सांगतली. तशेंच आमी सांगपाक जाय भाव भयणांनो आमच्या सर्गेच्या बापायक. ताका खबर ना म्हणून ना, पूण तो रावता आमकां. तूं येवन म्हाजेशीन उलयतलोय, हांवें तुका रोचला तूं म्हाजेशीन उलोवपाक. आदां भाशेन वयतालो आनी उलयतालो, आदां उलयतालो. भाव भयणांनो जायते टायम हांवें म्हटलां, आदां खंयसर चिकागो युनिवर्सिटीन गेल्लो शिकपाक, काय गोवा युनिवर्सिटीन येयल्लो शिकपाक, खंयसर येयल्लो. सगळ्या जनावरांक कशी नांवां दिली ती कशी उगड आशिल्ली. खंय शिकलोलो? हाऊ डिड यू नो? कोण सांगूंक शकता खंय शिकलो? आनी ताका कितें ABC खबर ना, पूण नांवां कशी दिली? चिंतला केन्ना तुमी? आनी उगडास धरली. इतकी नांवां दिली, आमकां अजून सगळ्या जनावरांची नांवां खबर आसची ना. म्हाका आसोन म्हाका दिसता 20 जनावरांची नांवां आसतली खबर. ताचे उपरांत मागीर आ करचें पडटलें. पूण आदांक उगडास आसली. आदां पयल्या उपरांत सांगतलो हें अमकें म्हणून. ताका सुणें म्हटलां आपणान, ताका माजर म्हटलां आपणान. कळ्ळें उगडास ताका सुणो माजर ते कळ्ळें उगडास उरली. सर्गीच्या बापाय कडल्यान डायरेक्ट डावनलोड करता. ही वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड. तेच्या मोदें आनी देवा मोदें आनी तेच्या भितर गॅप नासले. आतां आमच्या भितर आनी देवा भितर गॅप ना, कित्याक जेजू क्रिस्तान गॅप काडून उडयला. पूण आमी तेजे कडल्यान डावनलोड करिना. तेजे कितें आहा पळय तें आमी घेयनात आमच्या भितर, कित्याक आमी वचोंकूच ना थंयसर. वाट आमकां नितळ केल्या. आतां आमी पावसान भाव भयणांनो तोंड वाडल्या उपरांत कितें करता? मिशीन हाडून घालता, नाल्यार कोणाक कामदार काम करता पळय तेंकां हाडटा आनी तोंड काडटा. वाट नितळ करता. वाट नितळ केली आनी तूं चलत ना, जाल्यार तें तोंड पुत्तून येवपाक चालू जातलें. असोच आमचो संबंद भाव भयणांनो आमच्या सर्गीच्या बापाय वांगडा. व्हेरी इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो. आमी जायते शिकोवंक सोदता हांव देवाचें उतर, पूण बेजीक जे देवान तुका सांगलां पळय तें तुवें रिस्टोर करूंक जाय, नाजाल्यार तूं देवाच्या उतरान कसो वाडटलो. जॉन 17:3 म्हणटा, नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. कसो जाणा जातलोय तूं सर्गीच्या बापायक? नोईंग मीन्स हॅव्हिंग एन इंटिमेट रिलेशन. एडम न्यू ईव अँड केन एंड एबल वॉज बॉर्न. इंटिमेट रिलेशन आसले तेजे उपरांत तांकां भुरगीं जालीं. म्हाजे आनी म्हाज्या बापायचे इंटिमेट रिलेशन आसतले तेन्ना म्हाज्या भितर प्रोडक्शन जातलें. हांव डावनलोड करतलो तेज्या कडल्यान म्हाका जाय पळय. आमी एथली सिस्टमान सुबेज गेलीन भाव भयणां. आमी जे शिकल्या, आमी शिकल्या कितें? बरें शिकोन तर हा म्हाका बरें काम मेळटलें. आनी संवसाराच्योच मांडण्यो, पूण ह्यो मांडण्यो सगळ्यो देंवसाराच्यो. ह्यो सगळ्यो मांडण्यो देंवसाराच्यो. हांव म्हणना तूं शिकोना काय, पूण जितके तूं शिकताय तितके तूं तुज्या भुरग्याक देवाचें उतर शिकोवंक लायताय. काय फकत तुवें ह्या संवसारान जियोवपाकूच शिकयलें? कित्याक तूं ह्या संवसाराचो न्हू. तूं ह्या संवसारान जेनेसीस 6:3 जेनेसीस 6:3 म्हणटा 120 वर्सां. सामसान खंय तरी हा ते म्हणटा 70 years you will be in good health. 70 वर्सां तूं बरें ताकतीन आसतलो. हे 120 वर्सां जावन 70 वर्सां एक मनीस जियेता बरें घोटाळेन. भाव भयणांनो तेजे उपरांत मागीर तुजो खंय? ही टेम्पररी तुजे विजा मारलेली आहा, परमनंट विजा तुजी स्वर्गाची. पूण तूं स्वर्गाच्या सिस्टमान नाय,
आणि संवसाराच्या सिस्टमान जी टेम्पररी आसा त्या सिस्टमान आमी जियेता. वो सिस्टम जो आसा वो सिस्टम देंवसाराचो सिस्टम जावन आसा. तुका गोडी दिता आंगवळल्या वस्तूंच्यो. ताका लागून पळय हांव फाटल्या दिसांनी हांव जेन्ना म्हाजें प्रिचींग करतालो तेन्ना हांवें म्हटलें समथींग इज हॅविंग यू एंड यू आर हॅविंग समथींग. हेच्या भितर डिफरन्स कितें? समथींग इज हॅविंग यू एंड यू आर हॅविंग समथींग. हेच्या भितर डिफरन्स कितें? समथींग इज हॅविंग यू और यू आर हॅविंग समथींग. हेच्या भितर डिफरन्स कितें? कोण सांगूंक शकता? समथींग इज हॅविंग यू म्हणजे असं समज म्हाजेशीन पयशे आहा, पयसो म्हाजेशीन आहा, ताणें म्हाजेर ताबो घेतला. समथींग इज हॅविंग यू, पयशान म्हाजेर ताबो घेतला. पूण दुसरे वाटेन आय एम हॅविंग समथींग, हांवें पयशांचेर ताबो घेतला. समथींग इज हॅविंग यू एंड यू आर हॅविंग समथींग. हांवें म्हाजेशीन पयशे आहा पूण हे पयशे म्हाका रूल करिनात. पूण इफ समथींग इज हॅविंग यू म्हणजे हे पयशे तुका रूल करता. आणि मनी इज रूट टू ऑल इवल्स. पयशे सगळ्यांक तुका पयस धरता. पयशे वायट न्हू, पयशे वायट न्हू. एंड गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू. he became poor that you have to become rich. तो गरीब जालो तू गिरेस जावपाक. पूण गिरेस काय कित्याक दिल्या भाव भयणांनो? he said it is blessed to be a blessing then to receive. it is blessed to be a blessing. तुजेर बेसांव घालता तू वचोन दुसऱ्यांक बेसांव दिवपाक. जो कोण देवाच्या राज्यान ना, तू तुजे कितें आहा पळय ते काडटा आनी देवाच्या राज्यान घालताय. तुझे पयशे हाडटाय आनी तू देवाच्या राज्यान घालताय. आनी ह्या पयशा उदेशी देवाचो गॉस्पेल जो आहा तो दुसऱ्या गांवांनी पावता. पूण तुका खबर पासून ना तुवें ती बी घातलेली, ती बियेनसान कितको लोक देवा लागीं येयलो. जेन्ना तू स्वर्गार वयतलय, हे उगडास धरा आमी वयतले सगळीं जे जेजू क्रिस्तान सोत मानता पळय ती आमी स्वर्गार मेवतले. त्या जाग्याचेर तुका थँक्यू म्हणपाक कितको लोकांचे लायणी आसतल्यो त्यो उगडास धरा. ते आत्मे तुका येवन थँक्यू म्हणटले. तुवें ते पयशे घातलेले तेन्ना ह्या पयशां उदेशी म्हाका देवाचे उतर मेवले आनी हांव तुका थँक्यू म्हणटा. नाजाल्यार हांव ते सायडीन आसपाचो आतां हांव हे सायडीन. गॉड नेवर फॉरगेट्स अ सीड. ताका लागून देवान सगळे जनरेट केला बियेन. आनी कोणली बी घालता तसलेच पीक येतले ऑफ इट्स कायंड. हे बेसिक्स भाव भयणांनो हे आमी आमच्या लायफान वापरपाक जाय. मॅथ्यू 6 इश्टपूट, मॅथ्यू 6 फ्रॉम स्टार्ट. Put NKJV. हांगर आतां डूज एंड डोंट्स म्हणटा ते जाणा तूं. आमकां येताले ते डूज एंड डोंट्स. हे करपाचें ना. डूज एंड डोंट्स दितात हांगर. कोण दिता डूज एंड डोंट्स? हे कोण दिता? जेजू दिता. तुवें कितें करपाक जाय कितें करपाक जायना पळय ते जेजू सांगतात आमकां. तुवें कितें करपाचें न्हू. आतां चॉयस म्हाजो. सांगता तें आयकपाचें काय जेजू पळोवया मागीर तें जाता नाल्यार करपाचें नाल्यार सोडून घाल. तोच एटिट्यूड मागीर कंटिन्यू जाता. कित्याक हो एटिट्यूड आमचो संवसाराचो आनी हो कंटिन्यू जायत रावता. टेक हीड दॅट यू डू नॉट डू your charitable deeds before men to be seen by them, otherwise you have no reward for your Father in heaven, from your Father in heaven. कितें म्हणटा जेन्ना आमी कितें बरें करता, कितें आमी जेन्ना बरें करता लोक दाखयनासतना कर. दुसऱ्यांक दाखयनाकाय, शो ऑफ करिनाकाय. सगळे जाण आहा बोल्सांतले पयशे काडले, तुयेशी ना घे म्हणजे कितें सगळ्या फुड्यान काडले आनी दाखयले. ताका गरीब म्हणून दाखयले आनी तेज्या नेटान दाखयले आनी नेटान तेज्या हातीन पयशे घातले. पूण भाव भयणां न्हू देवाची सिस्टम फॉलो करूं ताका सायडीक व्हर.
दी तेका, तुज्या कांय दीस जाल्यार दिवपाचे दी तेका, पूण सायडीक व्हर आनी दी. डूज अँड डोंट्स आतां जेजू शिकयता. आता ही जेजू आपणाच्या बापायची व्हडवीक सांगता पळय, अदरवायज यू हॅव नो रिवॉर्ड फ्रॉम युअर फादर इन हेवन. कोण दिता रिवॉर्ड? रिवॉर्ड कोण दिता? आता जेजू सांगता, हांव सांगना. जेजू सांगता अदरवायज यू हॅव नो रिवॉर्ड फ्रॉम युअर फादर इन हेवन. म्हणजे जी तू बी घालताय ती बियेचे मॅनिफेस्टेशन स्वर्गीचो बापूय तुका दिता. आणि तू कंटिन्यूस पळयतले बापायचेच उलयता. जेजू आपणाची बापायची व्हडवीकाय उलयता, म्हणजे दाखयता बापूय आपणाचो सोस. बाप भयणानो, जेन्ना 5 पाव आणि 2 माचल्यो तो सांगता वस आणि पळय कोणाशीन कितें हा नाल्या, तेजे शीस वयता आणि 5 माचल्यो आणि 2 नुस्तें एका भुरग्या कडल्यान हाडटा. आणि जेजू ते पळयता आणि वयर पळयता आणि म्हणटा आणि मागणें करता आणि ते मल्टिप्लाय जाता. कित्याक स्वर्गीच्या बापायक उलो मारलो? सोस. ही इज द मल्टिप्लायर. ही मल्टिप्लायज. 5,000 लोकांक पावले, 12 बास्केटी उरल्यो आणि वयल्यान कितके उरले थंयसर. 5,000 धाडले म्हणटा आनी कितको लोक आसतलो? ओन्ली बेन वे काउंटेड. क्राउड तो तेज्याहून सुबेज आसतलो, 25,000 आसूंक शकता. सोस स्वर्गीचो बापूय. देव कंटिन्युअसली आमकां तेजे उतरां दाखयता. सिस्टर गो मॅथ्यू 6:2. ओके, आनी एक सांगूंक सोदता. बायबल आमी रीड करता. बायबल रीड करता आमकां बायबल कित्याक समजना? तूं मेन रिजन जाणा तुमी? मेन रिजन वाय यू डोंट अंडरस्टँड द बायबल. मेन रिजन वाय आय डोंट अंडरस्टँड द बायबल. कितें कोण जाणा? कोणाक खबर आहा? वाय आय डोंट अंडरस्टँड द बायबल. Bible was never written in scriptures and in verses. Bible was never written in scriptures and in verses. मागीर ते इजी जावपाक, आयडेंटिफाय करपाक पवित्र आत्म्याच्या आदारान ते तशें केले. इट इज अ थॉट आणि हो थॉट वेन कंप्लीट करपाक जाव. एक थॉट कंटिन्यू आसता आणि मागीर दुसऱ्या थॉटार वयता आणि मागीर तिसऱ्या थॉटार वयता. अनलेस एंड अंटील यू फॉलो दॅट वन थॉट यू विल नॉट अंडरस्टँड द बायबल. आम्ही चिंता होतो लाईन पॅरेग्राफ. नो, दॅट इज नॉट द वे ऑफ रिडिंग द बायबल. यू हॅव टू कॅप्चर द थॉट. तुवें तो आख्खो पयलो सजमोंक जाय. वो आंगोरल्यान आंगोर वन थॉट. ताका लागून पळय मॅथ्यू 6 हा ते मॅथ्यू 7 कंटिन्यू जाता. बिकॉज इट वॉज नॉट मॅथ्यू 7, मॅथ्यू 8. इट वॉज जस्ट रिटन. 6 हा ते 7 कंटिन्यू जाता. आणि तू चिंता 7 आता दुसरा टॉपिक येयला and you take it as another thought, but it is the continuation and you have missed the thought. देवाचो जो प्लॅन हा, देवाचो जो विचार हा, तो ब्रेक केलोय तू. And that is why we don't understand the Bible. But it is a thought. तू जेन्ना बायबल पॅरेग्राफ आणि हितून आमच्या स्क्रिप्चर वायज वाचूंक वयतलो, you will not understand. You will not understand. You have to capture the thought. The thought of God. देव तुका कितें सांगूंक सोदता. And it is not one line that is trying. He's giving you the entire thought what is in his heart. आख्खो आपणाचो तो तुका सांगता. And once you start capturing the entire thought, तेन्ना तुका कळोन येतलें. आमी कितें करूंक सोदता भाव भयणानो? आमी स्क्रिप्चर घेता आनी पॅरेग्राफ वाचता, त्या हेडिंग पळयता आणि ते हेडिंग कबार जालें, दुसरें हेडिंग येयल्या उपरांत आमी चिंता हो दुसरो थॉट. नो, इट इज सेम. थॉट चेंज जायना तो.
म्हणून आमकां हे बायबल रीड करपाक आमकां प्रॉब्लेम दिसता आनी आमी जायते टायम म्हणटा म्हाका बायबल अंडरस्टँड जायना बिकॉज यू आर नॉट कॅप्चरिंग द थॉट. यू आर लुकिंग एट वर्स or a paragraph or a scripture. आणि अशेंच हांव जेन्ना रिडींग करतालो पळय तेन्ना म्हाकाय हे अशें दिसोन येयलें. पवित्र आत्मा म्हाका सांगूंक लागलो आख्खे वास मदलेंच काडलें तुका कळचें ना तेचे वयर कितें बरयलां पळय. कंटिन्यू इट्स वन थॉट. वो एक आख्खो जो आता आम्ही वाचतले मॅथ्यू 6 इज वन थॉट. एक थॉट तो. प्रेज गॉड. हालेलुया. सिस्टर therefore when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, that they may have glory from men. Surely I say to you, they have their reward. तुवें लोकां फुड्यान केले जाल्यार ऑलरेडी तुका लोकांची शाबासकी मेवल्या तोच तुजो रिवॉर्ड. आनी रिवॉर्ड पळयना काय आपण 100 दिल्ले आतां आपणाक 200 येतले आनी ते आनी चिंती नाका 100चे 100 तुका मेवले लोकांची शाबासकी मेवली ताळयो मारल्यो सगळीं जाणां खुश जाली आनी हो बरो मनीस लोकांचे एप्रिसिएशन मेवले देवा कडल्यान तुका काय एप्रिसिएशन ना. नेक्स्ट सिस्टर. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. देव म्हणटा कितें करताय उज्या हातीक बसून कळोंक जायना देवा हातीन कितें केलां पळय तें. म्हणजे डू इट इन सिक्रेट. डू इट इन सिक्रेट. दी कोणाक दिवपाक जाय दी. तुजें काळीज जाल्यार दिवपाक दी पूण दुसऱ्यांक दाखोवन दिना. आनी हो पळय आतां कंटिन्यूस थॉट. आतां तो रान मदत काडलो जाल्यार हांव तितकोच काडटा आनी तितक्याचेरूच हें करता. दीस इज अ कंटिन्यूअस थॉट. तो शिकयता आमी कशें आमचें हें करूंक जाय पळय तें. 4 that your charitable deed may be in secret and your father who sees in secret will himself reward you openly. जेन्ना तूं हें करतले तेन्ना कितें जाता तुवें सिक्रेटली केलाय आनी देवूय तुका रिवॉर्डूय सिक्रेटली दिता. गॅरंटेड. दिस वर्ड इज अ लिव्हिंग वर्ड. जेजून तर सांगला अशें घडटलें हे घडोवन येवपाकूच जाय जाल्यार हो सर्ग आनी संवसार चलचो ना. If Jesus has said, He and your Father who sees in secret will himself reward you openly, He will do it. Definitely God will reward you openly. Because God watches over His word. देव आपणाच्या उतराचेर पळयत आसा ते घडोवन येता वो ना पळय. The angels are working, the Holy Spirit is working to bring that word to pass. जे स्पिरिच्युअल फोर्स लागलेलो आहा हे उतर घडून हाडपाक. पूण देवाची सिस्टमीन आमी चलपाक जाय. संवसाराची सिस्टम न्हू. संवसाराच्या सिस्टमीन तुवें कोणाक दिले तुका शाबासकी मेवतली रिवॉर्ड तुजो. सगळ्यांनी ताळयो मारल्या तो तुजो रिवॉर्ड. आतां आमी करतात न्हू स्टेजीचेर हाडटा आनी ताका दिता तोच रिवॉर्ड तेंचो आनी रिवॉर्ड खंयसरल्यान मेवपाचो ना. दॅट इज द रिवॉर्ड दॅट दे हॅव गॉट पब्लिकली. आनी ताळयो मारल्यो दॅट इज युअर रिवॉर्ड ओवर. बट इफ यू गिव समथिंग सिक्रेटली गॉड इज गोइंग टू गिव यू ओपनली अँड दॅट इज डेफिनेट. इट इज गोइंग टू कम टू पास बिकॉज गॉड सेड इट. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. आनी आतां मागणे करूंक शिकयता. आता तो मागणे करूंक शिकयता. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the corners of the street, that they may be seen by men. Surely I say to you, they have their rewards. जायते टायम कितें दिसता भाव भयणांनो आमी अशें प्रेयर मिटिंगेक आसले की ना मागीर आमी बरे उमेदीन मागण्या करता आनी भावार्थाचे मागण्या करता आनी व्हडले मागण्या करता. चान्स मेळला न्हू. चान्स मेळला म्हणून बरो बडबडटा.
मागणे करता, व्हडले मागणे करता. काळजान आपणान मागणे गेला त्याचो विश्वास ताकाच ना. बट ही इज प्रेइंग विथ मेनी वर्ड्स. पूण काळजान पयले सांगला पळय तें, हार्ट इज नॉट कन्विन्स्ड विथ वॉट ही इज स्पीकिंग. हार्ट इज नॉट कन्विन्स्ड विथ वॉट ही इज स्पीकिंग. मागणे व्हडले करता. हांगूय तेच म्हणटा, ते फॅरेजी आसले आदले आमचे, फॅरेजी आनी स्क्रायब्स म्हणून आसताले, देवाचे उतार शिकयताले, ते तयार करताले. पब्लिकेन बरे मागणे करप आनी व्हडली व्हडली उतरां उलोवप, पूण देवाच्या उतराचेर तेंचो मन नासलें. फकत दुसऱ्यांक दाखोवंक. आनी देव हांगर म्हणटा, जेजू सांगता, जेन्ना तूं मागणे करता तेन्ना दुसऱ्यांक दाखोवंक करिनाका. मोगान सान हे देवाचे उतर तुज्या भायर येवपाक जाय. मोगान करूंक जाय कितें करताय पळय ते, दुसऱ्यांक दाखोवंक न्हू. जेन्ना तूं दुसऱ्यांक दाखोवंक वताय तेन्ना तुजो रिवॉर्ड थंयसरूच. जेन्ना तूं देवाक लागून करताय, देवा कडल्यान येतलें. आनी ही सिस्टम भाव भयणांनो जेजून शिकयली. आमी जायत्या जाग्यांचेर गेले आनी मागणे केले आनी व्हडली उतरां उलयली म्हणून म्हणटा. गुपीतपणान तूं करताय, मोगान जे मागणे करताय ते तुज्या घडोन येतले. नेक्स्ट सिस्टर. बट you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father. कोणाक मागणे कर म्हटला? कोणाक मागणे कर म्हटला? when you go into your room and when you shut your door, pray to your Father. Do and don'ts दिता हो आता. जेजू do and don'ts दिता. म्हणजे हे करपाक जाय, हे करपाक जायना. सिंपल करून धरलेले हा भाव भयणांनो, पूण आमचो नियाळ ना. आमकां फुडले चिंतूंक जाय. फुडें आमी कितें करतले, फुडें करतले हे बेसिक्स. तुवें कितें करपाक जाय ते जेजू सांगता तुका. मॅथ्यू 6 बरयलेले स्टार्टिंगूच, चड फुडें न्हू, कितें करपाक जाय पळय तें. आनी हांगर तो सांगता, and your Father who sees in secret will reward you openly. Go to my Father. कोणा कडेन वच म्हणटा भाव भयणांनो जेजू? बापाय कडेन वच म्हणटा. कित्याक बापाय कडेन वच म्हणटा? तो म्हणटा आपणाचो बापूय जावन आसा सोस. आपूण जी उतरां तुका सांगता ती म्हाज्या बापायची सांगूंक येयला. लूक 12:49-50 म्हणटा. लूक 12:49-50 म्हणटा, the words that I spoke what my Father told me to speak. I did not speak even one word that I want to speak, but what my Father told me to speak. म्हणजे बापायचे काम आपण ह्या संवसारान करपाक येयला. बापायची निजास सांगता भाव भयणांनो. आनी एवरीवेर तूं पळयशी, मेजॉरिटी ऑफ द गॉस्पेलान फादर हे उतर कंटिन्युअसली तुका मेळत रावतले, कित्याक तो बापायचीच गजाल सांगता. आनी हांगर तो म्हणटा फुडें, प्रे टू युअर फादर हू इज इन द सिक्रेट प्लेस, अँड युअर फादर हू सीज इन सिक्रेट विल रिवॉर्ड यू ओपनली. म्हणटकच आमी वचपाक जाय, बसपाक जाय, उलोवपाक जाय, मागोवंक जाय. पूण आमी हें करिना भाव भयणांनो. सर्गीच्या बापायक आमी इतको उलो मारिना. तुमी मारता नाल्यार सांगा, सर्गीच्या बापायक कितकी जाणां उलो मारतात? आ फादर म्हणटा ते सोडून, आ फादर नाका, ते आ फादरीचेर मागीर हांव उलयता. आ फादर कितें आहा पळय तो, आ फादर म्हणटा ते सोडून तूं सर्गीच्या बापाय वांगडा कितको टायम उलयता? आतां तूं म्हणटलें आपूण जेजू लागीं उलयता, जेजू लागीं उलयता, बरें, वायट न्हू. यू हॅव टू स्पीक टू जीसस, यू हॅव टू स्पीक टू द होली स्पिरीट, बट यू आर नॉट गोइंग टू द सोर्स. And you are not the doer of the word, because Jesus told you to go to the Father. जेजून सांगला तुका बापाय कडेन वच, तूं वचना. You chose not to go. सारकें हांव कितें म्हणटा तें भाव भयणांनो. नेक्स्ट स्क्रिप्चर. And when you pray, do not use vain repetition as the heathens do, for they think that they will be heard for their many words. बेश्टेच बडबडीत राव नाका. कितेंचे कितें उतरां उलय नाका.
जाय ती उतरां उलोवपाची गरज ना. पॉयंट टू पॉयंट मागणें तुजें पॉयंट टू पॉयंट. आपणाक तुका कितें जाय तें खबर आहा पूण तूं यो आनी आपणाक सांग. इवन बिफोर यू कम टू हिम ही नोज युअर हार्ट. पूण तो म्हणटा आमी वचपाक जाय. वेन यू प्रे डू नॉट यूज वेन रेप्युटेशन एज द हिटन्स डू फॉर दे थिंक दॅट दे वील बी हर्ड फॉर द मेनी वर्ड्स. जायती उतरां उलयली म्हणून जायना भाव भयणानो. पदवी खंय आहा? पदवी खंय आहा आमची? आमची पदवी खंय आहा? जिबेर आहा. उतरां आमची तोंडांतली भायर सत्तान ते काळीज तुजें आयकता. Your heart is the good soil. The word that you put out from your mouth goes to your heart. तू आता चिंताय तोंडांतल्यान भायर सरला पूण ते मॅनिफेस्टेशन तुज्या हार्टांतल्यान हाडटलें. फ्रॉम द स्पिरीट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड आमकां टील इटर्निटी इज इन माय स्पिरीट. God restored my spirit. As Jesus is, so am I in this world. जे जेजून ऑलरेडी केला, रिस्टोर केला ते माझ्या आत्म्यान घालून दवरलेले आहा भाव भयणां. When I speak the word of God, that word of God goes into my heart again and tells my spirit, if it is convinced, तू तर 100 उतरांतली 90 वर्ड्स अनबिलीफाचे उलयताय, एक तर तू बिलीफाचे उलयताय, that word will not perform. देवाचे उतर घेतले म्हणून तू चिती नाका, it will manifest. It has to go in the good soil. That is why God spoke about the 4 soils. जेजू 4 मातयाची जमनीची 4 जमनीची आमकां ओपार सांगता. एक खोडपी, एक फुटपाथ, एक काटे आहा पळय ती, आनी एक बरी माती. बरी मातयेन बी वचपाक नितो आसपाक जाय. तुजे ही 90 उतरां पळय ती रॉंग उलयताय ती आसपाक जायना भितर. आनी मागीर एक उतर देवाचे वयतले आनी 90 उतरां हांगा पळय ती खाप करून खातले. ती गेम पळयलेली ती कितें पॅकर काय कितें ती वयता आनी ते मागीर खाता पळय ते वयतले अटॅक करून ते उडयतले. कित्याक 90% तुजे उतरां संवसाराची एक उतर तुजे खान उडयता. गुड सॉयल. ताका लागून म्हणटा अननेसेसरी उतरां उलयनाका. पदवी हांगर आहा. अननेसेसरी उतरां उलयली your heart will not be convinced. Prayer will not come to manifest, although it is the word of God, because your heart is not convinced. See, faithak कितें जाय? What is the substance? Is the word of God. Now that word of God, faith brings the unseen to the seen. जे तुका दिसती पडना ते तुका घडून हाडटा. फियर कितें? फियर जो दिसती पडटा तुका, कुडीन जाता, आंगोर दुखता, थंय दुखता, आनी तो तुजो इमिजिएट मॅनिफेस्टेशन जाता. कित्याक तुका दिसता म्हणटच इमिजिएट मॅनिफेस्टेशन. फेथाक कित्याक टायम लागता? बिकॉज इट हॅज टू ग्रो. अनसीन दिसती पडना ते आमी सत मानिनात. कित्याक आमकां हॅबिट आहा हेजो तरी एक पांव मोडला आनी म्हाका बस म्हटलें हांव बसतलो. कित्याक हांवें पळयलें न्हू हो मोडला म्हणून, म्हाका मोडपाक जाय म्हणटच फेथ. This is called faith sin. म्हणजे आमचे संवसारी फेथ दिसता 4 पांय आहा बसोंक शकता. But the faith that we are talking is unseen, calling things from the unseen to the seen. म्हणटच माझे काळीज कन्विन्स आसपाक जाय भाव भयणानो. That is why you require 2 for anything. कित्याकूय 2 वस्तू जाय. काजार जातले 2 वस्तू जाय. 2 विटनेस नाका. एका विटनेसान पाणीदार करता काजार 2 जाय म्हणटा न्हू. 2 हाड म्हणटा विटनेस. कोर्टान वच 2 विटनेस हाड म्हणटा. सिव्हिल रजिस्ट्रेशनाक वच 2 विटनेस हाड म्हणटा. हांगरूय तशेंच माती आनी बी, सॉयल एंड द सीड इज इम्पॉर्टंट. तुजी तर सॉयल सारकी ना, बी काय करूंक शकना. कित्याक त्या सॉयलीन तुज्या इतके वीड भरलेले आहा ते तुजी बी गेल्या उपरांत ते वीड खान उडयतले. म्हणटच सॉयल म्हाजी प्रिपेर्ड आसपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया.
Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need before you ask Him. तू मागच्या पयलीं तुज्या बापायक खबर आहा तुका कितें जाय पळय तें. Therefore म्हणटा डू नॉट बी लायक देम. तेंच्या भाशेन ते बडबडटा म्हणून तूं बडबडी नाका. तुज्या बापायक खबर आहा तुका कितें जाय पळय तें, पूण ताका जाय फकत तूं तेजेशी येयल्लो. आतां म्हाका 100 रुपया जाय आनी म्हाका म्हाज्या पांय कडल्यानूच मेवतले. पांय तुका हाडून दितलो काय तुवें वयचें पडलें पांय कडेन. सर्गीच्या बापायक खबर आहा म्हाज्या पांय खबर आशिना म्हाका 100 रुपया जाय म्हणून, पूण हांव वचून मागता न्हू तेजेशी, डॅडी म्हाका 100 रुपया दिवंक शकता, आनी तो काडटा आनी म्हाका दिता. तो म्हणटा तुज्या सर्गीच्या बापायक खबर ना तुका 100 रुपयाची गरज आहा, पूण म्हाका खबर आहा म्हणटा तुका गरज आहा, तूं म्हाजेशीन मागताय नाजाल्यार तें तुका मेवतलें. आय नो वॉट इज युअर नीड. तुजें कितेंय आसूं आपणाक खबर आहा. तुजो केस आपणान तुजो केस माथ्याचो पडटा ते आपणाक खबर आहा. इतके डिटेल म्हाका तुजी खबर आहा. इतकी डिटेल तुजी खबर आहा. तुका खबर आसचेना आयज तुज्या ब्रशाक कितके केस उरल्या पळय ते, पूण देवाक खबर आहा ऑलरेडी तुमचेर 15 केस तुजे ऑलरेडी आयच्या दिसाक गेल्या म्हणून. आतां इतके स्क्रिप्चर आमी 8 वाजले. कितके टायम येयले हे उतर, कितके टायम येयले फादर, कितके टायम येयलो येयले उतर, हे मॅक्झिमम टायम येयले. आपणाचे उलयला जेजू खंय तरी, जेजू आपणाची एक पासून उतर उलयला हांगर. इज ओनली टॉकिंग अबाउट हिज फादर. माय रिलेशन विथ माय फादर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, in this manner therefore pray our Father in heaven. आता तुका मागणे शिकयता. आता मागणे शिकयता. कितें शिकयता मागणे? प्रे ओ जीसस इन हेवन म्हटले कित्याक ताणें म्हणूंक ना, कित्याक तो धर्तेर आसलो. तो आमच्या वांगडा आसलो म्हणटकूच तो बापाय लागीं मागपाक शिकयता. आता दिस इज when Jesus was walking the earth, वो प्रेयर जेन्ना जेजू ह्या संवसारान चलता पळय तेन्ना, Our Father in heaven, hallowed be your name, म्हणजे व्हरतें तुजें नांव. सगळ्या नांवांहून व्हरतें नांव तुजें नांव म्हणटा. कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. आर्गां तुका, महिमा तुका. कित्याक आमी म्हणटा? कित्याक सगळ्यांहून व्हरतो देव सर्गीचो बापूय. इज द सोर्स. हांव सांगना भाव भयणांनो, जेजू सांगता योर किंगडम कम. योर किंगडम म्हणजे कितें भाव भयणां? वॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड? वॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड? नाव वी आर फॉलोइंग द किंगडम ऑफ गॉड. नाव वॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड? देवाचे राज कितें? वॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड? कोणाक खबर ना किंगडम ऑफ गॉड कितें पळय तें? जल्मला त्या टायमान सावन कितके टायम म्हटले हे मागणे? कितके टायम हे मागणे आमी म्हटला? जल्मला त्या टायम सावन आमी जेन्ना उलोवपाक शिकली तेन्ना धाकटी भुरगीं आसतना आ फादर म्हण रे, आ फादर म्हण, आ फादर, आ फादर, आ फादर, आ फादर स्टार्ट करताले आमी. मागीर इल्लें इल्लें शिकोन शिकोन अजून हितून पावोंक ना आमी. कॅटेकिझमाक अजून आमकां पावोंक ना. तेच्या पयलीं आमकां ही मागणी शिकयली आनी आमी शिकली. इगोर्जेन पावच्या पयलीं आमी ही मागणी जाणा. कित्याक आमकां भुरगेपणार सावन आमचो पाय माय शिकयता म्हूण आमच्या बापा म्हूण, पूण मिनींग शिकयना न्हू. योर किंगडम कम. आतां आमी म्हणटा भाव भयणांनो, ताका लागून म्हटलां आ फादर म्हणटा तें म्हाका सांगनाका. आ फादर तूं पोयट्री म्हणटा, तुका आ फादरीचो मिनींग पासून खबर ना. तूं 50 वर्सां म्हणशी, 70 वर्सां म्हणशी, रागार जायनाका सांगता म्हणून हें सत जावन आसा. डोंट फील बॅड बिकॉज आय एम सेयिंग इट. इफ यू नो यू विल से what is the kingdom of God. If you are not saying, that means you don't know. तू जाणाय नाल्यार तू म्हाका सांग what is the kingdom of God.
You have been saying it for 60 years. You tell me what is the kingdom of God. सांग, कोण सांगता? हा? Jesus, no, Jesus is the king. He is not the kingdom. He is the king. He is not the kingdom. Romans 14:17 पळोवया कितें म्हणटा पळय ते. Kingdom of God कितें पळय तो. And then we'll come back over here, sister. For the kingdom of God is not eating and drinking but righteousness and peace and joy of the Holy Spirit. खावप पिवप हे संसाराच्यो वस्तू ज्यो चल्ल्या, कितके आमी भांगार घेतलो, कितके गाडयो हाडटलो, कितके बरे घर बांदतलो, कसले टायल्स घालतलो, कसलो पेंट मारतलो. अरे तेंचे कोणागेरूच ना, तेज्याहून आमगेर सगळ्याहून बरो पेंट आसपाक जाय. अरे कितें पेंट रे तेंचो. 10 वर्सां जालीं कांयच जावना. That is not the kingdom of God. Eating, drinking, earthly ways is not the kingdom of God. देवाचे उतार सांगता आमी जे संसारा फाटल्यान धांवता, that is not the kingdom of God. Kingdom of God is righteousness that Jesus has given you. सतपण जे तुका जेजून दिला, ह्या सतपणान तू जिये म्हणटा, ते तुका फुकट देणे म्हणून दिला. ह्या सतपणान जिये, तेजे शांतीन आनी तेज्या आनंदान तू जिये म्हणटा. ह्या संसारीय वस्तू फाटल्यान धांवताय, this is not the kingdom of God. The kingdom of God is righteousness which God has given you as a free gift. And in this righteousness comes the peace, the love, the joy, and all the fruits of the Holy Spirit. Call a kingdom of God कितें पळयता. आता आमी कितकी वर्सां मागणें करता भाव भयणा. How many years we have prayed, but no understanding. Understanding ना भाव भयणा. मागणें करता, it is, that prayer is just verbalizing. तोंडांतल्यान उलोवप. Understanding ना. Understanding ना तुका तोंडांतल्यान भायर करता. तुजें काळ is confused. Your soil is confused. Although you are taking the word of God. Praise God. Hallelujah. We'll go back over there. Your will be done on earth as it is in heaven. Next point. Your will. देवाची will कितें? What is the will of God? What is the will of God? आता आमी म्हणटा न्हू, आता पुत्तून मागीर त्यात म्हाका सांगचें पडटलें, मागीर तुमकां वायट दिसतलें. तुमी म्हणटले ब्रदर त्याच सांगता 70 years जाले, 50 वर्सां जालीं, 40 वर्सां जालीं, आमी आ फादर म्हणटा, पूण आ फादरीचे आमी मिनींग नको. What is the will of God? आणि आमी कॅटेकिझमूय शिकयता भुरग्यांक. थोडी कॅटेकिस आसता, भुरग्यांक कॅटेकिझम शिकयता. आ फादर आपुणूच नको. आनी थोडे धर्मीक लोक बसून नको आसतलो. हांव वायट म्हणना, पूण अंडरस्टँडींग ना. तूं उलयताय न्हू, इज यू हार्ट कन्विन्स्ड? इफ यू डोंट हॅव द अंडरस्टँडींग, इज यू हार्ट कन्विन्स्ड? Hosea 4:6 कितें म्हणटा? My people are defeated for lack of knowledge. I have the word, but no knowledge. Knowledge ना त्या उतराची. What is the will of God? हेच्या वयर कितें उलयलो देव?
हेच्या वयर कितें उलयलो? दॅट इज आय सेड इट इज अ थॉट. तुका कितें सांगलें हेच्या वयर? तुवें कितें करपाक जाय? फिफ्तान तो तुका सांगता वॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड, द वॉट यू कॉल दॅट, ब्लेसेड इज, वॉट वी से फॉर दॅट, beatitudes. See, it is one thought, beatitudes, continuing in 6, because Bible was never written in scripture, in paragraph. It was written like a letter. It is a one thought. From 5 it started and it came in 6 and it will go in 7. So if you don't understand 5, 6, 7, you will not know what is the will of God. The word of God is the will of God. What he has said you have to do, the do's and the don'ts. ताका लागून हेच्या फुडें जेन्ना तूं बायबल वाचता तेन्ना ट्राय टू कॅप्चर द थॉट. कीप असायड 5, 6, 7 हो सायडीक दवर. हो चॅप्टर तुज्या मनांतलो त्या टायमार भायर काड आनी बायबल वाच. आनी वाचता पळय तेन्ना हो थॉट कंटिन्यू जाता जाल्यार पळय खंय ब्रेक जालो तेन्ना तुका कळटलो हांगर मागीर न्यू हांगरल्यान स्टार्ट, न्यू थॉट स्टार्ट. 5 सान उलोवंक स्टार्ट करता, 6 बसून त्यात उलयता द विल ऑफ गॉड. इट इज द विल ऑफ गॉड. द beatitudes इज द विल ऑफ गॉड. Beatitude ताणें सांगला what is the kingdom of God. Correct, brother? The entire beatitude talks about what is the kingdom of God. Praise God. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Why is he saying on earth? Why is he saying on earth? जो स्वर्गार आसा तशें संवसारान कित्याक जावंक ना? Because we belong there. And you replicate what is there over here now. Not when you go over there. When you go over there, you don't have to worry. Everything is laid on a platter. थंय गेल्या उपरांत तुका सुशेगाद खा जे आहे तू. काय उणें जावचें ना. मेन्शनूय तुका तयार करून दवरलेलें आहा जेजून. तुका उणें कांयच जावचें ना. बेसिक्स भाव भयणांनो हे आनी ह्या मागणें आमी डेली म्हणटा. मागीर नेक्स्ट पळोवया. गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड. आमी कितक्या वर्सांचे मागता? डेली मागता काय वर्साचे मागता? काय म्हयन्याचे मागता? काय एका विकाचे मागता? देव म्हणटा थिंक ओन्ली ऑफ वन डे. Just think of one day at a time. If you carry light, you are ready to live. If you are heavy, you can't move because you are stuck with the weight. If you are light, you can move. जेजून तर तुका म्हणलें चल आतां येवपाचो तुवें. You are ready to go. That is why when we send 72 आमी या गेल्या विकान आमी वो गॉस्पल आमी ऐकला. 72 जेन्ना तो धाडटा तो म्हणटा बी लायट. काय कॅरी करिनाका बिकॉज वेन यू आर कॅरिंग यू कॅन मूव. सो ही सेइंग बी लायट. आस्क फॉर वन डे, नॉट फॉर मंथ्स, नॉट फॉर एजेस. वन डे एट अ टाइम. आणि daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. कितकी जाणा डेप्टरांक forgive करतात? How many of you have forgiven your debtors or the one forgive us our sins आमी म्हणटा. If somebody sins against you, how quick are we to forgive? Now we say this prayer every day. Are we quick to forgive? See, these are basic prayers and a very meaningful prayer. आणि जेजून तर शिकयला इट विल बी मिनिंगफूल. व्हेरी सिंपल, व्हेरी मिनिंगफूल. पूण आमी कितें करता भाव भयणांनो? आमी एक पॅरेट कहो जाल्या
आनी आमी तें म्हणून वयता, पूण आमकां तेजें मिनींग सजमना. पूण एकदां तूं मिनींग घेवन तर तूं प्रेयर म्हणशी, यू वील नो वॉट दीस प्रेयर कॅन गेट फॉर यू. ताका लागून ताका मॉडेल प्रेयर म्हणटा. दिस इज नॉट द वे दॅट यू हॅव टू प्रे एवरी डे, बट दिस इज अ मॉडेल प्रेयर दॅट ही इज शोईंग यू. इट इज अ सँडविच. सँडविच पळयल्या तुमी? कितक्या जाणांनी सँडविच खाल्ल्या? हात वयर करा. कितक्या जाणांनी सँडविच खाल्ल्या पळय ते? तुवें खाल्लें? खाल्ल्या? तुवें खाल्लें? सगळ्यांनी खाल्ल्या. सँडविचीक कितें आसता? पयलो ब्रेड आसता, आनी मागीर कितें आसता? चटणी जावन कितें घालता पळय तो स्टाफ तुजो, कितें आसों मागीर तें. थोडे घालतात तुका चिकन घालतात, थोडे कॅबेज घालतात, आनी कितें टमाटा घालता, आनी जाय ते भाशेनी करता, आनी पुतून मागीर सकयल्यान ब्रेड. आतां प्रेयर म्हणजे कितें? पयलो जो ब्रेड आहा इज कमिंग टू गॉड विथ थँक्स गिवींग, प्रेज एंड वर्शीप. देवा फुड्यान यो. पयलो पाव. पयलो देवा लागीं येता. यू हॅव टू प्रेज हिम, यू हॅव टू ग्लोरिफाय हिम, यू हॅव टू थँक हिम फॉर एवरीथींग, फॉर दीस डे इटसेल्फ. आयच्या दिसा खातीर हांव म्हणटा देवा तुका हांव आर्गां आनी महिमा दिता. हांव तुका वाखाणटा. तुवें जें सगळें जें म्हाका दिलां हांव तुका महिमा दिता, आनी हांव तुका थँक्यू म्हणटा. हांव तुका आर्गां दिता, तुका महिमा दिता. वी कम टू हिम इन प्रेज. म्हाजे प्रेज करून जाल्या उपरांत मागीर हांव म्हाजें पिटिशन घालता, म्हाजो स्टाफ घालता. आतां हो म्हाजो स्टाफ, हे चिकन आनी कॅबेज आनी टॅमॅटो घालता पळय तो, हो स्टाफ तुजो. तुका कितें जाय पळय तें हे सगळें घालून जाल्या उपरांत तूं मागीर निमणो पुतून पाव घालता, आनी तुजी सँडवीच कंप्लीट जाता. आतां हो निमणो पाव जो तूं पाकताय, तूं देवाक सांगताय जें हांवें तुजेन मागलां तें ऑलरेडी बिलीव करता, तें तूं म्हाका मेळ्ळें म्हणून, आनी तुका आर्गां आनी महिमा आनी तुका वाखाणणी दिता. सो इट इज अ सँडविच. म्हाजें मागणें स्टार्ट विथ प्रेज, then I tell him my petition, and then I close down in praise, believing that what I have prayed I have already received. हे मागणें शिकयता भाव भयणानो आमकां जेजू. पयलो म्हणटा देवाक हालो बी योर नेम, म्हणजे पयलें ताका व्हरता तुजें नांव. प्रेज हिम, देन युअर पिटिशन, देन युअर डेली ब्रेड. तें सांगता तुका. मागीर म्हणटा बोक्षी, आनी मागीर फुडें पळोवया. आनी पातकान आमकां पडोंक दिवं नाका. डू नॉट लीड अस टू टेम्पटेशन. पातकान आमकां पातकांतलें आमकां पयस दवर, टेम्पटेशन आसलें आमकां पयस दवर, बट डिलिव्हर अस फ्रॉम द इवल वन. आमकां आदार दी ह्या सैतानाचेर जैत मांडपाक. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा जेम्स 4:7, सबमीट युअरसेल्फ टू गॉड, रेसिस्ट द डेव्हिल एंड ही विल फ्ली. ही सेइंग यू रेसिस्ट इन माय नेम. म्हज्या नांवान तूं रेसिस्ट कर. आदार म्हाजो, उतर म्हाजें, सगळें म्हाजें, तोंड भर दी ताका. जेन्ना सैतान तुज्या एगेन्स्ट येता, देवाचें उतर तोंड भर दी ताका, तो तुज्या कडल्यान पळतलो. जेजून कितें केलें भाव भयणानो? सैतान जेजू लागीं येयलो, तोंड भर देवाचें उतर दिलें, तो पळोवन गेलो. ही लेफ्ट हिम. एक्झाम्पल जेजू आहा. ताका येवन सांगता वो हांगर फातर आहा, ताका उणो कर. आनी जेजू सांगता ताका बरयलेलें आसा, मनीस फकत उण्या उदेशी जियेना, पूण देवाच्या एका एका उतरा उदेशी जियेता. तोंड भर दिलें. पुत्तून सांगलें ताका, पुत्तून तोंड भर दिलें. पुत्तून आनी एक टेम्पटेशन हाडलें, पुत्तून तोंड भर दिलें, पळोवन गेलो. सैतान येतलो ही गॅरंटी. कित्याक ताका जाय चोरपाक. पूण जेजू कित्याक येयला? जॉन 10:10 घाल सिस्टर, देन वील कम बॅक ओवर हियर.
कितें म्हणटा? The thief does not come except to steal, kill and destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. हेचे मिनिंग कोण सांगू शकता? वो आमी आयकता स्क्रिप्चर जायत्या टायम आमी आयकता, हेचे मिनिंग कोण सांगू शकता? The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. तो येता चोरपाक, मारपाक आणि नागोवपाक, पूण आपूण येयला म्हणटा तुमकां जिवीत आणि सुबाम जिवीत दिवपाक. हेचो मिनिंग कितें? मिनिंग कितें भावा भयणाले? आय हॅव कम म्हणजे कितें? आपूण येयला. आय हॅव कम टू डू वॉट? टू रिस्टोर. कितें रिस्टोर करपाक येयला? चोरलेले पळय ते, नागयलेले पळय ते, रिस्टोर केला काय कोत्तलो? आता केला तर म्हाका कशें मेवतले? He has already restored. But if I have not understood the meaning of this, how will I have it? तो पळय कितें म्हणटा हांगर, हे उतर क्लियरली अंडरस्टँड जावं, हेजो वयरूय थॉट आहा तो. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they might have life and that they may have it more abundantly. म्हणजे जे सोयताना आदामाच्या टायमार सावन आमच्या कडल्यान चोरीत हा आणि मारीत हा आणि नागयत हा, ते आपूण तुका परत दिवंक येयल्लो. आता आमकां येयल्लो हो तेन्ना तो आहलो थंयसर. आता आमकां येयल्लो. He had come to restore and he has restored now. But it is in my spirit. But if I don't understand हेजो मिनिंग तर म्हाका कळना, नाल्यार हांव म्हाका कशें मागोन घेतलो. आता हांव एग्जाम्पल दिता. फाटल्या दिसांनी हांव बरो नासलो तेन्ना म्हाका खूब खर्च जालो ट्रिटमेंटाक. ऑलमोस्ट हांवें लाखांनी पयशे मोडले. आता हे पयशे कोण सोदता? म्हाजे सैतान सोदता. हांवें सर्गीच्या बापायक सांगलें, तुवें म्हणलें तुज्या एकल्याच पुताक धाडलाय, हे उतर घेतलें आनी देवाक सांगलें एकलोच पूत म्हटलें तुवें धाडलेलो म्हाका रिस्टोर करपाक, म्हाजे सगळे पयशे चोरल्या पळय ते म्हाका परत येवपाक जाय. 7 दिसांनी म्हाजे पयशे कायदेशीर परत येयले. Only in 7 days. Only in 7 days I got my money back. Not medical reimbursement. Not medical reimbursement. I got in 7 days the amount, half of the amount that I had spent on my medical. Legally I got half of the money I spent on my medicals legally. माझे इतकी वर्सां हांव इन्कम टॅक्स भरतालो, केन्नाच म्हजे पयशे येनासले बेगीन. एकदां 1 वर्स लागतालें, एकदां 2 वर्सां लागतालीं. ह्या वर्सा हांवें घातले, दुसऱ्या दिसा म्हाजे पयशे येयले. देवाचो फावर. आय नो हाव इट वर्क्स. मागले देवान दिले. आय टोल्ड हिम दिस इज युअर वर्ड एंड यू वॉच ओवर युअर वर्ड. बट इफ यू डोंट अंडरस्टँड द मिनिंग, हाउ विल यू आस्क? तुका तर हेजो मिनिंग कळोंक ना जाल्यार तूं कसो मागतलो? अंडरस्टँड जाता? Why is God? Jesus came. He came to restore. If he has restored, it is there. It is there somewhere in the spiritual. I have to call it. It is mine. Where is he? If you follow God's system, all things are possible. All things are possible. एक रुपया आला पळय तो तुजो परत येवपाक जाय. The word of God says that the wealth of the sinner is of the righteous. जो पण पातका उद्देशीन पयशे जोडटा ते पयशे कोण सतपणान जियेता तेका वयतले.
कोणाय वयतले ते तूं चिती नाकाय, तुजीशीन येतले. एक्झाम्पल दिता. जेन्ना मोजेसाक देवान सांगले केना गांवान वचपाचे आनी तुमी तो घेवपाचो म्हणून, केना गांवान कोण रावताले? द मिल्क एंड हनी फ्लो म्हणटाले थंयसर, द लँड ऑफ मिल्क एंड हनी. कोण रावताले? जायंट्स. जायंट्साचे दारां येदीत आसतली न्हू. हांगर आमचो रावता झेवियर जायंट. दारां केदी आसतली? येदी. केदी व्हडली गारां? तूं वच थंयसर आनी येदी व्हडली गारां तुजी. हू वे दे? सिनर्स. हे पातकी लोक आसले, देवाच्या आड आसले. थंय वच म्हणटा आनी हे देवाच्या आड जे लोक आहा ते आपल्यान तुका तयार करून दवरलेल्या, वच आनी ते घे. घेतले. मागीर घेतले तेणीन जोशुआन आनी कॅलेबान वचोन घेतले. घेतले न्हू, तेंचे जाले न्हू. भाव भयणांनो, देवाचे उतर तर सांगता इट हॅज टू कम टू पास. आय सॉ इन माय लायफ. ताका लागून हांव तुमकां सांगता, जे आमी सिक्रेट शिकता ते सिक्रेट धरून फायदो ना. वॉट यू हॅव रिसीव्ड यू शॅल फ्रीली गिव्ह. आनी जेन्ना हांव प्रिपेअर करतालो देवाचे उतर, तेन्ना हांव हेच चिंता भाव भयणांनो, आमी सर्गीच्या बापायशीन कित्याक आमचो कनेक्शन ना? कित्याक earthly system आमी सुबेज शिकले. We learned the earthly system too much. Praise God. We'll go back to we'll come now. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespass. म्हणजे आमी तर माफ करिना दुसऱ्यांक. सर्गीचो बापूय माफ करचो ना म्हणून ना भाव भयणांनो. पूण जेजू आमकां सांगता, जेन्ना तूं माफ करताय तुज्या बापाकूय तितके बरें दिसता. आमकां ऑलरेडी माफ केलें जेजू क्रिस्तान. माफ करचो ना म्हणून ना, पूण हे हांवें सांगलां पळय थंय जेजू खुर्सार वयच्या पयलींचे मागणे. बट वी हॅव टू फॉरगिव्ह टू रिसीव फॉरगिवनेस. सो यू हॅव टू गिव्ह टू रिसीव. देवान आपणाचो एकूच पूत दिलो आमकां सगळ्यांक एकठावपाक. सो आय हॅव टू गिव्ह टू रिसीव. पूण आमकां कितें जाता? टू गिव्ह इज टू इजी, टू रिसीव इज हार्ड. नो? करेक्ट स्टेटमेंट माझो. टू गिव्ह इज व्हेरी इजी, टू रिसीव इज व्हेरी हार्ड. काय ऑपोजिट? हा, ऑपोजिट. म्हणजे आमकां दिवपाक नाका, पूण आमकां देवान बक्षिलेले जाय. वी वॉन्ट गॉड टू फॉरगिव्ह अस, बट वी डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव्ह माय ब्रदरन. आमच्या भाव भयणांक आमकां माफ करपाक अवघड लागता. म्हणटो देव म्हणटा हांगर तर तुवें माफी दिली, तुज्या देवाकूय बरें जाता. तुजी मागणी जेन्ना तूं करताय तेन्ना ती देव व्हेरी इजिली आयकता. बिकॉज अनफॉरगिवनेस इज अ ब्लॉक. द बिगेस्ट ब्लॉक इज अनफॉरगिवनेस. जेन्ना आमी अनफॉरगिवनेसान आसता आमच्या मागण्यांक बिगेस्ट ब्लॉक. ताका लागून हांगर आमकां जेजू शिकयता. आनी हांव सांगता भाव भयणांनो, वो सिंपल प्रेयर दिसता आमचो आ फादर, वो सिंपल प्रेयर दिसता, बट इट इज अ व्हेरी मिनिंगफुल प्रेयर. तूं अंडरस्टँड जावशी नाल्यार यू नो हाव टू अप्रोच गॉड द फादर. ना हांव म्हणना हीच उतरां उलोवंक जाय, हे हो तुजो मॉडेल करून तूं देवा लागीं वचोंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया. नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर. Okay, I will not go on the fasting and all. म्हणजे हो एक thought continue आहा तो. I will go now here. हांगर stop जाता. Obey. Do not little. Yeah. Do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroys and where thieves break in and steal.
हांगर कितें म्हणटा, हांगर जी गिरेस्तकाय तूं जोडटाय ते तुका वाळू लागोंक शकता, ही आमची लोखणाची जनेलां आहा ताका रस्ट येवंक शकता, आनी म्हणटा ते इट इज नॉट परमनंट, दीस रिचीज इज टेम्पररी. हे आमी जे सगळे करता हे टेम्पररी, एक टायम आमी हे भोगूंक पासून पावचे ना. आमी जे जोडला न्हू थोडे जायते गिरेस आसता. म्हाज्या फ्रेंड आहलो एक, हांव जेन्ना कामार वयतालो पळय तेन्ना, आनी हो फ्रेंड तेजे शॉप आहले, तेजे शॉपा वयर एक अंकल रावतालो आनी कोट्टींनी पयसो आहलो तेशी, आनी बायल तेजी मातशी मेंटली हे आहली, पयशे सांबाळून दवरलेले. जेन्ना बायल आहली थंयसर, तो मेलो, पूण बायल रिटायर्ड न्हू, ताका काय कळोंक ना. हो मेलो, अंकलाची जाबूत ना म्हणून ते पळोवपाक गेले जाल्यार हो मेला. सुटकेशींनी पयशे भरलेले आहा, कोट्यांनी पयसो आहा, सुटकेशींनी आहा घरा कडेन. कितें घेवन गेलो? पयशे आहले भावा भयणाक, बट ही कुड नॉट टेक इवन 1 रुपी. देव हांगर जेजू तेच सांगता, तुजो फोकस हांगर नाका म्हणटा. हांगर आपूण कितके हे करतलो, तुका तर देवान दिला, कोणाक तरी बेसांव जावं. ब्लेस समबडी. गॉड गिव्स यू टू बी अ ब्लेसिंग. देव तुका दिता तूं दुसऱ्यांक बेसांव जावपाक, तुकाच न्हू. आनी आमी भावा भयणांनो, आमचें लायफ अशें जाला की आमी मॅक्झिमम आमकां कितके मेळटले ते पळयता. हांव मॅक्झिमम हांव कितके एकठांय करूंक शकता हें हांव पळयता. I am not thinking of becoming a blessing. If you are not going to be a blessing, you will not receive, because only when you sow can the seed sprout. Why? You know what is the majority? कित्याक चड करून आमी गरीबसाणीन कित्याक जियेता? आमी जो क्रिस्तांव लोक आहा, जो जेजूचेर विश्वास दवरता, तो गरीबसाणीन कित्याक जियेता? केन्ना नियाळ केला हेजेर तुवें? गरीबसाणीन आमी कित्याक जियेता? Why we live below what God has promised? Why we live below what God has promised? देवाचे उतर म्हणटा 2 Corinthians 8:9, He became poor so that we may become rich. तो गरीब जालो आमी गिरेस्त जावपाक. जेजू तर गरीब जाला आमी गिरेस्त जावपाक, आमी कित्याक जायना? Now this thought 2:8 and 2 Corinthians 9 is one thought. आता हे अंडरस्टँडिंग अशें जावपाक जाय. 2 Corinthians 8 आणि 2 Corinthians 9 one thought. आख्खो थॉट एक. आता तू 2 Corinthians 8 वाचले आणि 2 Corinthians 9 सेपरेट घेतले जाल्यार तुका अंडरस्टँड जावचें ना. 2 Corinthians 9 आणि तेजो आन्सर हा. Unless and until what God has blessed you with, जे देवान तुजेर बेसांव घातला, हे बेसांव तूं दुसऱ्याक शेअर करिना, तुजी वाड जावची ना भाव भयणांनो. आनी वी आर गुड रिसिवर्स and excellent non-givers. म्हणटत आमी कितें चिंता? भाव भयणांनो, सांगता म्हणून रागार जायनाका. दुधाचे पयशे, रेशनाचे पयशे, नुस्त्याचे पयशे, सगळे पयशे काडून जाले, 500 रुपया तर उरले नाल्यार ते देवाक दिवया, आनी ते तर उरोंक ना नाल्यार फुडल्या म्हयन्याक दिवया. And we are beating God's system. देवाची सिस्टम आमी फॉलो करिना. करेक्ट? आता म्हाका एक सांग, शेतकामती हा आनी हो शेतकामती कितें करता? एवरी इयर शेत आपणाचें वापता. एक वर्स तो कितें करता?
बी आपणाच्या हाडटा आनी ऑल्तार आशेन धरता आनी मागण्या करता आपणाच्या शेतान पीक येवन म्हणून. पीक येतलें? देवा फुड्यान धरला, येवपाक जाय न्हू. देवा फुड्यान धरला पीक, येवपाक नाका पीक शेतान. कितें करूंक जाय ताणें? सिंपल उपाय कितें करूंक जाय? बी काडूंक जाय, शेतान घालूंक जाय. कितें येतलें? ताका पीक येतलें. सेम आमी पयशांक घेवया. तुका पयशांची गरज आहा, पूण तूं आतां चिंताय कितें? 10 - 7 = 3. वर्ल्ड सिस्टम आमकां शिकयला न्हू इस्कॉलान. 10 - 3 = 7. पूण गॉड्स किंगडमान कितें शिकयता? 10 - 7 = 700. कित्याक? तुवें तेज्या कामाक उजार केले, तेज्या कडल्यान तुका 100 कोटी रिटर्न. पूण आमकां कॉन्फिडन्स ना, आमकां ट्रस्ट ना. पूण एकदां तूं सिस्टम सजवले भावा भयणारे, एकदां तर तुका सिस्टम कळली, नाजाल्यार यू वील नेवर स्टॉप पुटिंग युअर हँड इन युअर पॉकेट टू गिव्ह समबडी. नेवर. एवरी टायम माझी सॅलरी पडटा, म्हाका पवित्र आत्मा उगडास करता, गिव. एवरी मंथ म्हाका उगडास करता, गिव. इन युअर गिविंग इज द रिसिविंग. हांवें 10 बियो ओपल्यो नाल्यार म्हाका कितें मेवतलें? कितकें पीक मेवतलें? समज हांवें 10 बियो ओपल्यो, 10 बियांक कितकें पीक येतलें? निम्न येतलें. 100 ओपल्यो, कितकें येतलें? आनीक वाडलें. 1000 ओपल्यो, कितकें येतलें? आनीक येतलें. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स दॅट यूज. हांव म्हाजो एक इन्स्टंट दिता. हांव म्हाजी मिजास म्हणून सांगना, ओन्ली एग्जाम्पल म्हणून सांगता. नाल्यार तुमी म्हणशात ब्रदर आपणाचें वर्तेपण उलयता. ना, वर्तेपणाक म्हणून सांगना, कशें म्हाका रिटर्न मेवलें तें सांगता तुका. जेन्ना हांव फाटल्या दिसांनी बरो नासलो आनी म्हाजी सॅलरी येयली आनी पवित्र आत्मा म्हाका सांगता तुजी सॅलरी येयल्या, घाल. सो पूण आतां म्हाका ट्रिटमेंटाक पयशे जाय आनी हांव नकळो कितलो खर्च येतलो पळय तो. आतां मन कितें जाता? अरे तुका पयशांची गरज आहा आनी तूं नकळो कितको खर्च येतलो पळय तो. आनी तुशी आहा तितके पयशे एके सायडीन हो थॉट येता. कित्याक? फिजिकल आपणा सायडीन आपयता. सैतान म्हणटा पळय, अरे बाबा खंयच्यान येतले, वयल्यान पडटले, देव वयल्यान उडयतलो. सैतान सांगता. हे सायडीन पवित्र आत्मा सांगता तुजी जी येयल्या तूं घाल. म्हणटकच आमची हांव सावथाक देवाचें उतर दिता आनी थंयसर आमचो एक अकावंट आहा. हांवें त्या अकावंटान सांगला पळय थंय, हांवें त्या अकावंटान पयशे घातले. पूण इज गॉड फेथफूल? डीड यू रिटर्न माय मनी बॅक? सी, when you sow, you are going to reap. Within 7 days manifestation. See, God is faithful to His word. He remembers every seed. God created everything in the seed and He remembers His seed. His seed is the word. देवाचें उतर जावन आसा बी आनी देव आपणाचे बियेचेर पळयत आसा. God watches over His word. Jeremiah 1:12 म्हणटा He watches to perform His word. आपणाचे आपूण उलयला ते घडून हाडपाक तो रावता भाव भयणान. आनी आमी हे मारयेचे केसीन आमी पळयता. हांव नकळो म्हायशीन तो स्क्रिप्चर आहा नाल्यार लूक 1:47 somewhere around there, 47-48. Luke 1
KJV put our sister. No, on top, little on top, little on top. Okay. Put KJV. KJV, yeah. And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. कोण परफॉर्म करता बाब भयणानो? And blessed is she that believed. त्याने विश्वास धरलो, मारियन विश्वास धरलो. For there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. There shall be a performance. God is going to perform. You don't have to perform. He watches over his word. तो देवान म्हटला नाल्यार त्या घडोवन येतले. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. थोडे पडले, थोडे पडले. बॅटरी लो, टॉपिक बरो ना. कुठून या सिस्टर? म्हणटकच आमचो फोकस खंय आसपाक जाय. डूज एंड डोंट सांगता पळय. Go one description on top. For where your treasure is, there will your heart be also. म्हणजे आमचे काळीज खंय आसता? संसारी वस्तू सायडीन तो राहा, नाल्यार आमच्या काळीज संसारी वस्तू सायडीन. मेन हांवें तुमकां सांगला काळीज. इफ युअर हार्ट इज कन्विन्स्ड, your spirit knows and it gives a direction to the soul and it has to perform. Then manifestation jata. So the heart is the touching point is the heart. Magir next we'll go down. Now ata one thought itun haंव वचना. Okay, let's stop over here. Therefore I say unto you, take no thoughts of your life, that you shall eat or what you shall drink, nor yet your body, what she shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? सगळ्यो आमच्यो संवसारी वस्तूंचेर आमी म्हणटा आमचो फोकस. टू मच फोकस ऑन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड. ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर कितें खातले, कितें पियेतले, हेजेर आमचो सुबेज फोकस. कितें खातलो हांव, कितें पियेतलो हांव, आनी देव म्हणटा what you shall not drink, what your body, what you shall put on, is not life more than meat and the body. फकत इतकेच जीवित काय म्हणटा. कितें खातलो, कितें पियेतलो, कितें न्हेसतलो, कितें करतलो, हेजेरूच आमी फोकस करता भावा भयणांनो. 90% ऑफ द टायम आमचो फोकस हेजेर. आणि हे स्टार्टिंग शिकयता आमकां जेजू. आणि फुडें पळोवया. आणि म्हणटा हांगर पळय, जी सुकणीं आहात, सुकण्यांक जेवण आपूण दिता. ही सुकणीं आहात, हिंकां जेवण आपूण तयार करता म्हणटा. आमी सुकणीं भावा भयणांनो. सुकण्यांक पयलीं केली काय मनशाक पयलो गेलो? मनशाक पयलो केला, मनशाक लास्ट केला. सगळें तयार केला आनी मनशाक केला. म्हणजे मनशाक सगळ्यांक सुबेज व्हॅल्यू घातला ती खावपाक आमकां. बर्ड्स आर फॉर अस, फॉर फूड. वी डोंट ईट नाव, बट दे वर क्रिएटेड फॉर अस. एवरीथिंग गॉड क्रिएटेड आणि ताचे उपरांत मनशाक केलो. वी आर अबव एवरीथिंग. लव फॉर मॅन इज अबव एवरीथिंग. तो म्हणटा आपूण आपणाच्या ही सुकण्याहून तुमचो आपण सुबेज मोग केला आणि तुम्ही सगळ्या ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेरूच तुमचो नियाळ आसा. आणि खरेंच पळोवंक गेल्यार भाव भयणांनो, ही आमी सिस्टम जी संवसाराची शिकल्यान ती आमी विसरोंक सोदिना.
जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान येता तेन्ना ही सिस्टम आमी विसरपाक जाय आनी देवाच्या सिस्टमान आमी जॉयन जावपाक जाय. 90% ऑफ द मॅनिफेस्टेशन आमचे खंय चुकता सांगूंक शकता भावा भयणांनो. 90% आमचो प्रॉब्लेम खंय आहा पळय तो 90% आमचो प्रॉब्लेम 90% आमचो प्रॉब्लेम खंयसरल्यान स्टार्ट जाता तो तुमकां खबर आहा? फकत 10% मागीर हांवें सांबाळून धरूंक जाय बाकीचे करून. पूण 90% आमचो एक स्टेपाचेर आमचो प्रॉब्लेम कवर जाता. 90%. आनी ते देवान पयलेच उलयले. आनी एक पॉयंट तुमकां एक पॉयंट दिता. ह्या देवान पयलेच उलयले. 90% आमचो प्रॉब्लेम थंयसरल्यान स्टार्ट जाता आनी हे देवान आमकां पयलेच शिकयले. सांगूंक शकता? पण हांव डिफिकल्ट क्वेश्चन विचारता नाल्यार तुमी सांगा म्हाका. हांव डिफिकल्ट क्वेश्चन विचारता. हांव ओन्ली जेनेसिसाचेर विचारता. स्टार्टींग म्हणून सांगता. 90% तुजो प्रॉब्लेम थंयच कवर. आनी तुज्या लायफान हांव म्हणना लायफान प्रॉब्लेम आसचे ना. पूण 90% ऑफ द टायम युअर हार्ट विल बी कन्विन्स्ड. युअर हार्ट विल बी कन्विन्स्ड विथ यू. सांग. Genesis 1:2. आउट ऑफ द टॉपिक पावता पळय मागीर. वाजा तुमीच वाजा कित्याक हे वाजल्या उपरांत तुमकांच कळटलें. आणि मागीर नेक्स्ट बरें. हांगर ह्या दोन स्क्रिप्चरांनी हांवें सांगला पळय तो क्वेश्चनूय आनी आन्सरूय आहा. उलय ते हांव जाणा. उलोवन आमी पयलें उलयले न्हू. 90% आमच्या हेजेर आहा जिबेर. पावर आमकां सगळो देवान हांगर दिला. कित्याक ताणें हे रोच लावलो म्हणटच 90% हांगर. 10% मागीर तुका सेपरेट ते ऑथॉरिटीज आनी पावर दिल्लो आहा. पूण 90% हांगर. हांवें गेले म्हाज्या बायबल क्लासीक हांवें हें सांगलां. हांवूय सांगता. 1 म्हयनो हे 2 स्क्रिप्चर वाच. 1 म्हयनो फकत हे 2 स्क्रिप्चर 1 म्हयनो वाच. हांव प्रॉब्लेम उलोवचो हांव सोल्युशन उलयतलो. हांव प्रॉब्लेम उलोवचो हांव सोल्युशन उलयतलो. हांव प्रॉब्लेम उलोवचो हांव सोल्युशन उलयतलो. टू इज द प्रॉब्लेम. टूआचेर बरयलेलो आहा तो प्रॉब्लेम. कितें म्हणटा तो पळय प्रॉब्लेम. सिस्टर वयर वाच. विदाउट फॉर्म void darkness. बरें सिट्युएशन. कावकान आमी कितें करूंक शकता? जमीन वयर सकयल आहा आमी कितें करूंक शकता? कांयच ताका फॉर्म ना आमी कितें करूंक शकता? आकार ना. कितें करूंक शकता? आमी संवसारान आमी कितें करता? हेजेरूय आमी सुबेज उलयता. कित्याचेर आमी सुबेज उलयता? प्रॉब्लेम आमी सुबेज कन्फेस करीत आहा. आतां तुजे काळीज कितें शिकला? वॉट डीड युअर हार्ट लर्न? टू लिसन टू द प्रॉब्लेम्स. आनी सडनली तूं येताय आनी तूं कितें म्हणटाय? जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. इज युअर हार्ट कन्विन्स्ड? देवाचे उतार घेतलाय तुवें. देवाचे उतार पावरफुल न्हू. बट इज युअर हार्ट कन्विन्स्ड? बिकॉज इट्स नॉट अ गुड सायन.
एक म्हयनो भावा भयणान हे दोन स्क्रिप्चर फुड्यान धर. आपूण प्रॉब्लेम उलोवचो ना, हांव सोल्युशन उलयतलें. आय विल नॉट स्पीक द प्रॉब्लेम, आय विल स्पीक द सोल्युशन. 90% of your problems are over here and right over. सगळ्यान पयलो प्रिंसिपल, फेथ इज वॉइस एक्टिवेटेड. भावार्थ उचारचो आसता. प्रॉब्लेम तो तूं उचारताय, काळजाक तुज्या प्रॉब्लेम रोखडेच कोवान येता. कित्याक तूं 120 कितके आमी म्हटले फ्रॉम 7 years to 70 years पासून आमी हेच शिकल्या, प्रॉब्लेमूच उलोवपाक. आनी आमच्या हार्टान ते सारखे हे जाला, एनग्रेव्ड जाला. एनग्रेव्ड म्हणजे टॅटू जाला भितर. प्रॉब्लेम सारखे रोमला भितर. हे सगळे वीड काडपाक जाय. कन्विन्सान तुमी हांव कितें म्हणटा तें, कित्याक मॅनिफेस्टेशन जायना पळय तें, बिकॉज युअर हार्ट इज लर्न. आनी एग्जाम्पल दिला पळय तो, एक तर सदांच फोटी सांगता मनीस, सदांच फोटी मारता, आनी एक दीस खरेंच सांगता अरे तुजें दार ओपन उरला आनी आपल्यान चोर भितर वयता तो पळयला म्हणून. खरें सांगता तुका तो. तेणें एक्चुअली तूं भायर वयता तो पळयला, तूं दार ओपन धरून सोडून गेला तो पळयला, आनी तुका सांगता अरे तुजें दार ओपन आहा, चोर भितर गेला. म्हणटा चल 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 जाता. कित्याक 90% ऑफ द टायम तो फोटीच मागतालो, आनी हे खरें सांगला तेन्ना तूं सत मानपाक रेडी ना. सेम कंडिशन म्हाज्या हार्टाचें. 90% ऑफ द टायम आय एम यूज टू लिसनिंग टू द प्रॉब्लम, आनी जेन्ना सत सांगताय तेन्ना हांगा रिसीव जायना. आनी हे देवान म्हाका शिकयलें. आनी ताका लागून पुत्तून हांव म्हाज्या बायबल क्लासीक खूब फुडें पावलो, पुत्तून बेजिकाचेर. कित्याक बेजिकूच तर सारकें ना जाल्यार फुडें वचून फायदो घे. पुत्तून म्हाका पवित्र आत्मा म्हणलो पुत्तून थंयच वच. ताका लागून सिंपल टॉपीक घेतला भावा भयणांनो, म्हाजें रिलेशन म्हाज्या बापाय वांगडा कशें. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. म्हणटकच फुडें वयता टॉपीक कवर जावच्या टायम जायत येयला. म्हणटकच हे स्कीप करता. म्हाजें मातशें कितें जाता सुबेज John 14:6. John 14:6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. कितके स्क्रिप्चर आमी भावा भयणांनो पळयले. फादर हा वयता थंयसर फादरूच मेवतलो, आनी देव तुका फादरूच दाखयता. कोण जेजू फादरूच दाखयता. पूण ह्या फादर आशेन आमी पावंकूच ना. पावल्या खरेंच सांगा, पावल्या आमी हाऊ मच वी कॉल ऑन द फादर. सी जीसस इज टेलिंग यू you have to go to my father because he is the source. तुका तर बापाय कडेन, तुका म्हाका तर बापाय कडेन वचपाक जाय. हांवें जेजू कडल्यान वयचो पडलो, स्वतान वयचो पडलो, आनी ताणें जिवीत दिला तें घेवन वयचो पडलो. बिकॉज नाव ही हॅज ओपन द डोर फॉर मी टू गो टू द थ्रोन ऑफ गॉड फ्रीली थ्रू हिम. ही मेड द वे. आतां वच म्हणटा तो, म्हाज्या नांवान तूं कितें मागताय तो तुका दितलो. पूण आमी वचना, फाटीं सरल्यान हांव नको. बापाय आमचे ह्या संवसारान रिलेशन बापाय वांगडा आसता तेच रिलेशन आमी स्वर्गीच्या बापाय वांगडा धरला. हांगरूय संवसारान बापूय पयस आनी स्वर्गारूय पयस. उलो मारपाक जाय स्वर्गीच्या बापायक. जेजू शिकयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. आतां जेजू कडेन आमी कितें मागपाक जाय? What we have to ask to Jesus? John 14,
11, 14, 11 and onwards. हांगर कितें म्हणटा हेच्या वयर इट्स अ कंटिन्यूअस थॉट. आतां हांव वचना ते कित्याक टायम जाला. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. तू तर आपणाचेर विश्वास धरिनाय आनी आपणाच्या बापायचेर विश्वास धरिनाय, आपण कितें कामां केल्यान तेजेर तरी विश्वास धर. कित्याक तो मिलाग्री करीत आसलो न्हू. जेजू मिलाग्री करीत आसलो आनी आतां हेच्या फुडल्या स्टेटमेंट व्हडलो स्टेटमेंट हो आहा आनी हो स्टेटमेंट आमी उजार करता. हो आतां एक कंटिन्यूअस थॉट आहा पूण ते हांव घेवन वचना कित्याक टायम जातलो आनी नेक्स्ट वाजोया. Verily, verily, I say unto you that he that believeth on me, the works that I do also he also do, greater works than these shall he do, because I go unto my Father. म्हणजे कितें सांगूंक सोदता, जी कामां आपणें केल्यान तूं तर म्हाजेर विश्वास दवरशी नाल्यार ती तूं कामां करूंक शकता. म्हणजे जी देवान उचोरया केल्ली, ज्यो देवान मिलाग्री केल्ल्यो, जेजूच्या नांवान तूं हे सगळे करूंक शकता. यू कॅन डू द वेरी वर्क्स दॅट ही डीड. ताका लागून इकरा कित्याक घेतला, इकराच्यान थॉट तो बिल्ड जाला. ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्क्स नाव. आतां ही वर्क्स कोणाक करूंक लायल्यान ताणें, ही कामां कोणाक करूंक लायल्यान, कोण आपणाचेर विश्वास दवरता ताका. Now I can raise, I can keep my hand on the sick and the sick shall recover. I can cast out demons. दिले आमकां पदवी देवान. God has given us I'll give you the scriptures. Okay, कोण बरोवन घेता नाल्यार घ्या. खंयसर पदवी देवान आमकां दिल्या पळय ती. Matthew 10:1, Matthew 10:8, 16:19, 18:18, Matthew, this is all Matthew, and 28:18 to 20. Mark 6:7, Mark 16, 17 to 18, and Mark 11, 23 and 24. इथून आमकां ऑलरेडी ताणें सांगलां आमी कितें करपाक जाय पळय. आतां हांवें जायते टायम भाव भयणांनो तुमी म्हाजे हांव उतर दिता तें आयकलां, नाजाल्यार तुमकां खबर आसतली. 2 मागणी देव आयकोंक शकना. 2 मागणी देव आयकोंक शकना. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू मॅनिफेस्ट दॅट. 2 मागणी कोण सांगूंक शकता खंयची पळय ती. 2 prayers God cannot do anything with. दोन मागणी देव आयकोंक शकना. आयकोंक शकना म्हणजे मागीर सांगता, नाल्यार तुमकां एक टीप मेळटलो. 2 मागणी देव ही आयकोना. करेक्ट, आयकोना. सांगूंक शकता एक जे देवान ऑलरेडी केला आनी तूं मागताय. Can you give what he has already done? आता हांवें काडले आनी हे ब्रदराक दिले. आता ब्रदर मातशें मागतलो, ब्रदर वकला दी म्हणून, कित्याक ऑलरेडी दिला ताका. तो मागचो ना आनी आमी कितें करता, दिला पळय तेच मागता. He can't answer that prayer. He can't answer what he has already done for you. You have to appropriate. बुफे लायल्या, तूं वच आनी खा. तूं खोदेरीर बसता आनी देवा काड आनी दी आपणाक. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जे तुका करूंक लायला. What God has told you to do, you are telling again God to do.
हांवें काडला बोल तुजे सायडीन मारला, तू काटाय माझे सायडीन मागता, हांव काडटा तूं तुजे सायडीन मागता, आनी बोल हो चालूच आहा. देव आयकना, तो म्हणटा तुजे आनी तूं म्हणटा तुजो, चालू आपले दोगूय जाण खेळता आपले. वर्सां जाली प्रेयर आन्सर जायना आनी आमी देवाक मागीर म्हणटा देवान आयकोंक ना. बट इट कॅनॉट बी हर्ड बिकॉज तुका ऑथरायज केला, बे स्क्रिप्चर तुका ऑथरायज केला, तूं कर म्हाज्या नांवान. आनी हे मागणे करताय पळय तेन्ना तो आयकतलो. 15-17 या सिस्टर आमी But here only. 15-17. Here only. Yeah. On top. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you. And I will pray to the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. आता एक प्रॉमिस दिता तुका, आता तुका एक शाराती दिता, आधार दिता. आनी आमी कम्फर्ट कोणा कडेन घेता भाव भयणांनो? आमकां कम्फर्ट कोणा कडल्यान मेळटा? वेर डू वी गो फॉर कम्फर्ट? आमकां तर कम्फर्ट जाय नाल्यार आमी कितें करता? कोणा कडेन वयता? शेजाऱ्या कडेन, सोयऱ्या कडेन. आनी तुवें तांकां सांगलें, मातशें बरें दिसलें, ताका सांगलें म्हाका बरें दिलें, पूण तुवें सोयताना डोर ओपन केलें. एक्चुअली यू ओपन अ डोर फॉर Satan because you confessed your problem, because you are trying to find comfort in men when you have a comforter inside of you. मनशान तू तुजो कम्फर्ट सोदताय, पूण तुवें सैतानाक दार ओपन केले जेन्ना तुवें तुजो प्रॉब्लेम काडलोय आनी ते तुज्या घरच्यांक सांगले, जावं तुज्या फॅमिली मेंबराक सांगले, आनी तुवें दार हे ओपन केले. आनी तुका दिसता भाव भयणांनो तुवें आपल्याक कितें तरी बरें केलें म्हणून, पूण ह्या कम्फर्टराचेर तुवें पातयेवंक ना जो देवान तुका धाडलो पळय तेचेर. आनी ही इज गोइंग टू कम्फर्ट यू लायक नोबडी एल्स कम्फर्ट. Like nobody else comforts. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. 17 are here. पण हांगोरूय पळयता म्हणटा आय विल प्रे टू द फादर. जेजू सांगता आपूण बापाय कडेन मागता आनी तुका शाराती धाडटलो. सो इवन इन Jesus is praying for us, and I will. And 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but he know him, for he dwells with you and shall be in you. भाव भयणांनो, पवित्र आत्मा आमकां दिसती पडना. आमच्या भितर आहा तो पवित्र आत्मा आमकां दिसती पडना, आनी हो संवसार ताका वखना. कित्याक तो दिसती पडना? वाऱ्याक वखतात तुमी? वाऱ्याक वखतात? काय कळटा वारे आहा म्हणून? पवित्र आत्मा फील जायना. म्हणजे आमी वर्ल्ड सिस्टम शिकल्या न्हू. ग्रेविटेशनल पूल आहा म्हणून आमकां खबर आहा हांगर? आहा खबर? जमनीर आहा न्हू हांव? आतां हांगर डिफरंट ऑपरेटर्स आसतले, कोणाशीन एअरटेल आसतले, कोणाशीन जियो आसतले. कितकी सिग्नल आहा हांगर चालू? ह्या रुमान जायती सिग्नल आहा चालू, पूण आमकां ती दिसती पडना. पूण विश्वास दत्ता आमी आहा म्हणून. तसोच पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा. विश्वास कित्याक धरिना? विश्वास कित्याक धरिना? कित्याक आमी वर्ल्ड सिस्टम शिकल्या म्हणून ही सिस्टम आमकां समजना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. म्हणटो भाव भयणांनो, देवान आमकां पवित्र आत्मा दिला. Acts 10:38 कितें म्हणटा? God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. आमकां दिला का फकत जेजूकूच एनॉइंट केल्लो? आमकां दिला. कित्याक दिला तो? फुडें कितें म्हणटा तेजे? टू डू गुड, बरें करपाक.
आता हे मागणे जे आम्ही वक्सांचे उलयता, जे जेजून आमकां करूंक लायला, ते कोणेन केले? आमच्या पेद्रून केले. Acts 3:1-8. Acts 3:1-8. वाजा माझा ताव सुकता, तुम्ही वाजा. ओके, पुरो किती म्हटलं? Then Peter said, silver and gold I have none, but as I have given I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. जेजूशीन मागले तेणेन काय जेजू क्रिस्ताचे नाव घेतले, जेजून सांगलेले ताका हांवें केल्यान ती कामां तूं करतले, म्हाजेर विश्वास दवरता नाल्यार ते तेणेन केलें. Can I ask Jesus? So when you are going to act, Jesus is going to perform, because in his name is the power, in his name is the authority. तुका ऑलरेडी दिल्ली हा, तू एक्सरसाइज करता तेन्ना हे घडोवन येतले. ही मागणे जेजू तुजे मॅनिफेस्ट करता. The works that Jesus has done and he has told you to do, he will see that word comes to pass because he promised. So when you lay hand on the sick, it is because the authority has been given to you by Jesus and the backing of the Holy Spirit. माझो फकत काम भावार्थान तेजेर हात दवरपाचो. आता हांव ह्या मागणे जेजूक करूंक शकता? जेजू तूं यो आनी तुजो हात धर आनी हांव म्हाजो मागीर तुज्या हातीर म्हाजो हात घालता आनी मागीर तो बरो जाता. गॅलेशियन्स 2:20 कितें म्हणटा? I have been crucified, I no longer live, Christ lives in me. माझ्या भितर ऑलरेडी क्रिस्ट जियेता आनी हो क्रिस्ट जियेता, त्या क्रिस्ताच्या नांवान हांव म्हाजो हात धरता. My hand is already anointed. देवाचे उतार म्हणटा. We are already anointed. We are not going to be anointed. We are already anointed. आणि देवान पदवी दिल्या ती हांवें उजार करपाक जाय. देव ते मॅनिफेस्ट करता. म्हणटच सर्गीच्या बापाय लागीं वचपाचें सांगता, आपणाशीन कितें मागपाचें तें सांगता आनी पवित्र आत्म्या लागीं आमी कितें मागोंक जाय? आपणाक आदार दी, आपणाक कम्फर्ट कर, आपणाक शिकय, वर्ड ऑफ रेव्हलेशन दी. हे पवित्र आत्म्या लागीं मागपाक जाय. पवित्र आत्म्या लागीं तूं मागोंक शकना म्हाका हें कर तें कर म्हणून. पवित्र आत्म्याचो रोल हा तो पवित्र आत्म्याक सांगूंक जाय. जेजूचो रोल हा तो जेजूक सांगूंक जाय. सर्गीच्या बापायचो रोल हा तो सर्गीच्या बापायचो रोल. ही इज द सोर्स ऑफ ऑल. हेज्या कडल्यान येता आनी जेजू तुका हांवें सांगला 38 टायम्स बरयलेले आहा बायबलान. जेजून मागणें केलें सर्गीच्या बापाय वांगडा. ओन्ली 38 टायम्स इज रिकॉर्डेड, but it will be 38,000 times maybe that he spoke to his father. आणि तो सांगत हा बापाय लागीं वच, माग म्हाज्या नांवान वच. आणि आमचें रिलेशन सर्गीच्या बापाय वांगडा भाव भयणांनो जबरशें ना. आनी हांव नोको कितको लोक इवन दे कॉल इन द नेम ऑफ आबा फादर. पवित्र आत्मा धाडला तेन्ना पवित्र आत्मा भाव भयणांनो कितें करता आमच्या लायफान? स्क्रिप्चर खूब आहा पूण आतां सद्या हांव जाम करता. Romans 8:15-17. Romans 8:15-17. For you have not received the spirit of bondage again
to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. आमका कहलो आत्मा दिला भाव भयणानो आता आमका पवित्र आत्मा दिला आणि वो पवित्र आत्मा आमका उचकायता वो सांगता बापाय कुलोमा आणि जायते टाइम हे म्हटलेले हा भाव भयणानो स्वर्गीच्या बापायन आपणाच्या पुताक धाडलो पुतान आपणाचे मिशन कंप्लीट केले आणि बापाय कडे गेलो आमच्या बसत मागले आणि आमका एक पवित्र आत्मा धाडून दिलो म्हणजे बापायन पुताक धाडलो पूत गेलो बापाय लागीं मागले दोगांयनी पवित्र आत्मा धाडलो आणि वो पवित्र आत्मा देवाची मिनिस्ट्री बापायची आणि पुताची मिनिस्ट्री आयच्या दिसाक बसून चलयता आणि फुडें बसून चलयता रोल आम्ही अंडरस्टँड जावपाक जाय भाव भयणानो बापायचो रोल जेजू क्रिस्ताचो रोल आणि पवित्र आत्म्याचो रोल मागणे करताना तशेंच तुझे मागणे आसपाक जाय आणि ताका लागून जेजू भाव भयणानो बापाय लागीं वच म्हणटा हांव म्हणना तुवें जेजू लागीं वचपाचें न्हू जेजू कडेन वचपाचें पूण जेजून शिकयला पळय तें कर तुका जाय पळय तें न्हू जेजून तुका सांगला माझ्या बापाय लागीं वच सगळ्यान व्हरता तो म्हणटा खंयच्या तरी स्क्रिप्चरान ओके John 14:28 John 14:28 You have heard now, I said unto you, I go away and come again unto you. If you love me, you will rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. माझी उतरा भाव भयणानो काय देवाची उतरा देव सांगता माझो बापूय व्हरतो माझ्या बापाय लागीं वसा भाव भयणानो आमचे ह्या संवसाराच्या बापाय वांगडा रिलेशन हा तेच रिलेशन स्वर्गीच्या बापाय वांगडा रिफ्लेक्ट जावंक दिनाका आयच्यान आमी आमचो प्रेयर पॅटर्न चेंज करूया स्वर्गीच्या बापाय कडेन वचपाकूच जाय इज द सोर्स बिकॉज जीसस टोल्ड यू and if you are not getting the point John 15:1 and 2 will tell you John 15:1 and 2 Why this is, brother, this is all one thought. The entire 14, 15, 17 is one thought. If you understand, God is trying to show the greatness of His Father. I am is the statement. I am the true vine and my Father is the husbandman. Means the vine dresser. Means the gardener. म्हणजे जेजुजान आसा ते झाड आणि ह्या झाडाचो दोनी कोण बापूय माझ्या आंगान बेनोर आहा नाल्यार या आता झाडाची बेनोर काडपाक जाय नाल्यार बेनोर कोण काडटलो झाड काडटले काय ब्रदर झेवियर काडटलो झाड आपणाच्याच बेनोर काडूंक शकना काढू शकता आमची बेनोर आम्ही काढू शकता आमची बेनोर आम्ही काढू शकता आमच्या भितर जी बेनोर आहा ती आम्ही काढू शकता कॅन यू रिमूव द वीड्स दॅट आर इनसाइड यू बाय योरसेल्फ फुडली लाईन पळोवया कितें म्हणटा पळय ती एवरी ब्रांच इन दी
that beareth not fruit, he takes away. कोण व्हरता? Who takes away? Father God. Father God takes away that branch that is not producing any fruit. तू तो जेजूच्या रोगात खायताय आणि देवाच्या राज्यात काय काम करिनाय. You are passive. You are not doing anything for the kingdom of God. God removes you, sees that you are not a fruit-bearing branch. He removes you. I am not saying Jesus is saying. माझ्या रागार जायनाकान भाव भयणांनो नाल्यार म्हाका मारशात. And he takes away. And he takes away. And every branch that beareth fruit. आणि जी खाणी फळ दिता, he prunes it that it may bring forth more fruit. So who prunes? He prunes means the word of God is going to prune you. He prunes through the word. But God the Father does that work. So when I go to God the Father, हांव जेन्ना मागण्यांक म्हाजे बापायशी वयता, हांव कोत्ता तें सांगता तुका आनी हांव एग्जाम्पलूय दिता. जेन्ना हांव बापाय लागीं वयता तेन्ना हांव सांगता, स्वर्गीच्या बापा, म्हाज्या भितर जायते प्रुनींग गरज आसतली, म्हाका खबर वाचून ना, आनी तूं म्हाजे भितर हें प्रुनींग कर. Now then he will give me one scripture which will really talk to me, and that will start the pruning process. हे मागणे कोता कोता एक टक करून तुका डिवाइन थॉट येतलो, and this scripture will come, and like I got Isaiah 41:10. Isaiah 41:10 म्हाका एकदा वचत मागतालो तेन्ना देवान दिले, आनी तो म्हणटा, do not fear, I am with you. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you. I will help you. And I will hold you with my righteous hand for my righteousness. म्हणटा देव करतलो. He will do when you tap into him. म्हणटा हांव जेन्ना स्वर्गीच्या बापाय कडेन वयता, जेन्ना हांव तेजेशी मागता, तेन्ना म्हाका तो एक देवाचें उतर दिता आनी प्रुनींग स्टार्ट जाता. आनी गेल्या वेडनेसडे भाव भयणांनो हांव लिव्हीर आहा म्हणटकच म्हाजे लिव्ह एक्सटेन्शनाक म्हाका वचोंक जाय आसलो, आनी हांव GMCन गेलो. आनी हांव सदांच आय एम लिटल बीट हॉट टेम्पर्ड. म्हाका राग मातसो रोखडो येता आनी पेशन्स मातशें उणें आहा. म्हणटच आय वॉज आस्किंग गॉड इन दीस एरिया, म्हाका मातशें पाशियस आनी रागाचेर मातसो म्हाका प्रून कर. म्हणटा आय वॉज प्रेइंग टू गॉड ऑन दीस एरिया. सो आतां हांव 8 गेल्लो GMCन, तुमी जाणात पयलीं तसो लायन लावची पडटा. म्हणटा 8 गेलो, डॉक्टराक मेळलो, डॉक्टरान सांगलें तेजी लीव बरोवन दी ताका 1 मंथ लीव दी म्हणून. म्हणटच म्हाका तेणेन क्लर्काक सांगलें. आतां क्लर्क बरें भुरगें, एकदम बरें चेडूं, नांव तेजें गीता, व्हेरी हेल्पफूल, आउट ऑफ द वे वचोन लोकांक हेल्प करीत आहा. आनी हांव पळयता थंय बसोन, आनी हांव बसला आनी हांव मागणें करता. आय एम प्रेइंग इन द स्पिरीट. हांव अन्य भाशेन उलयता, हांव टांगसान उलयता थंयसर बसोन. आनी चालू आहा. 8 जालीं, 9 जालीं, 10 जालीं, 11 जालीं, 12 जालीं, म्हाजी लीव आजुनूय दिना. आनी तेज्या वांगडा भुरगो आहा, तो पळयता म्हाका आनी म्हणटा, आगो ताका 4 वरां जालीं मुगो, तिची लीव दी मुगो ती बरोवन. आनी म्हाका आपयता, भाऊ यो म्हणटा यो. आनी हांव फॉर्म काडून दिता ताका, कित्याक फॉर्मूय आमी तोरण दिवंक जाय. म्हणटा फॉर्म काडून दिता, आपूण बरें बरयता म्हणटा, आनी परतून बिजी जाता. आनी मागीर खूब वखदान येता आनी म्हाका म्हणटा, सॉरी आ भाऊ म्हणटा, आपूण म्हणटा रागार जायना काय तूं, आपणान खूब वगत धरलो न्हू तुका. आनी म्हटलें भयणी, ताणें भाऊ म्हटला, म्हणटा आतां भयणी म्हणपाक इजी जालें न्हू, नाजाल्यार मागीर तूं जाणाय हो खंयच्याय रिलेशन लावन येयला काय म्हणटालो. म्हणटा हांवें म्हटलें भयणी, हांवें म्हणलें 8 सावन तुका हांव ऑब्जर्व करीत आहा म्हटलें. फ्रॉम 8 म्हटलें तूं 12 जावसर दुसऱ्यांक हेल्प करीत आहाय म्हटलें. आनी म्हाज्या भितर म्हणलें एक शांती आसली, आनी म्हाका तुका डिस्टर्ब पासून करपाचें नासलें म्हटलें. आनी म्हाका तेन्ना कोण येयलें भाव भयणांनो, ज्या एरियान हांव देवा लागीं मागतालो ते पेशन्स देवान म्हाका थंयसर त्या दिसा दाखयलें.
मागलेले देवा लागी दाखय हे म्हाजो एरिया हो विकनेस तोच तर हांव पयलो आहलो जाल्यार तूं दिताय वो दिनाय काय वचोन मेळोंक डॉक्टराक पूण ते बरें काम करता ते पळोवन म्हाका म्हाजे भितर एक शांती येयली पेशन्स येयलो आनी म्हाजी बायल घरा कडल्यान फोन मारिता जागना 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 अजूनही जागना हांव म्हणटा जाता दिला दिला तेंकांय सांगना हांवें अजून फॉर्मूच दिवंक ना म्हणून दिला दिला म्हणटा टू टेल अ लाय is not a lie when you are speaking something that you are seeing as manifesting in. So आमकां जायते टायम कितें दिसता की आमी अशें म्हणटा की फोट कित्याक मारूंक जाय सोत पळय तें सांगूंक जाय न्हू म्हणटा आमी म्हाजे कुडीन जाता नाल्यार सोत सांगूंक जाय जाता म्हाजे कुडीन हें ना पूण देवान तें सांगूंक ना न्हू He said, don't speak what you want to see, don't speak what is happening, speak what you want to see. Now the word of God is not a lie. Devan tar sangla. Now it's not a lie. God said, you shall have what you say. So I am saying what I want to have. So I am telling my wife, yes, I will get it, I am coming. So I am not lying to her. Although I have not even submitted my form. म्हणजे सांगूंक सोदता ते इतके जेन्ना तूं सर्गीच्या बापायक सांगतलोय हे देवाचे उतर घेतलोय आपणाक प्रूव कर म्हणटलोय देन ही वील स्टार्ट द प्रोसेस टू प्रूव यू इन दोज एरियाज बाय टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड गोइंग टू गॉड व्हेरी इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो हे बारीक बारीक पॉइंट आमी लागू करपाक आमच्या जिवितांत आनी जायते स्क्रिप्चर आहात भाव भयणांनो हांव नको तुमकां हें सांगपाचें कित्याक टायम जालो न्हू ब्रदर टायम इज हॅलो या ओके लास्ट एक घेता हांव स्क्रिप्चर तुमी हे बरोवन घेता नाल्यार घ्या भाव भयणांनो जॉन 15:6 एक बरोवन घ्या You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. John 15:16. 16. 15:16. मागीर पुतून John 16:23-24 and in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be fulfilled. John 16:23-24. आणि कोण बायबल पळय स्टडी करता कोण बायबल कोण एक थॉट कॅप्चर करता तांकां जॉन 17 हांव एक 3 पॉयंट दिता ते तुमी बरोवन घ्या 3 पॉयंट दिता कोण म्हणजे बायबल रियली अंडरस्टँड जावंक सोदता बिकॉज आय हॅव सेड बायबल इज नॉट रिटन इन स्क्रिप्चर्स एंड इन पॅराग्राफ दॅट वॉज डन लेटर ऑन फॉर आवर अंडरस्टँडिंग बट इट इज अ थॉट वी हॅव टू कॅप्चर द थॉट तेन्ना तुका बायबल अंडरस्टँड जातले ताका लागून हे जॉन 14, 15, 16 अशें जालें भाव भयणांनो हांव म्हाका पवित्र आत्मा म्हाजेशीन उलयलो सायमल्टेनियसली पवित्र आत्मा सिस्टर सिमित्राशीनूय उलयलो कन्फर्म करता देवाचें उतर की 14, 15, 16, 17 हे शिक म्हणून आणि म्हाका सांगलें 14, 15, 16, 17 ताचेर तूं शिकय म्हणून म्हणटकच हांवें म्हाजे सगळे टॉपीक कॅन्सल केले आनी 14, 15, 16, 17 हांव शिकोवंक गेलो एक्चुअली हांव शिकयतालो मुन्याचें पुस्तक बट फ्रॉम देर आय जम्प टू दीस बिकॉज द होली स्पिरीट टोल्ड मी 14, 15, 16, 17 शिकय म्हणून
म्हणून माझ्या बायबल क्लासीन हांवें तो घेवपाक स्टार्ट केलो. पूण होली स्पिरीट कन्फर्म द सेम मेसेज टू सिस्टर सिमित्रा ऑल्सो, बिकॉज द सेम मेसेज केम फॉर हर ऑल्सो. लर्न ऑन जॉन 14, 15, 16, 17. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हणजे कोण आता हे बायबल स्टडी करता पळय तांकां थॉट सांगता. 3 पार्टांनी भाव भयणांनो जॉन 17 डिवाइड केल्लो आहा. फर्स्ट, Jesus prays for himself. Verse 1 to 5. Jesus prays for himself to Abba Father. Verse 1 to 5. Second, Jesus prays for the apostles. Jesus prays for the apostles. Verse 6 to 19. And the third, Jesus prays for all New Testament believers who will form the church. Jesus prays for all New Testament believers who will form the church. Verse 20 to 26. कितक्या शेकड्या पयली भाव भयणांनो आमच्या खातीर जेजून मागून दवरलेले आहा. Will form the church. Will form the church. म्हणजे कितक्या वर्सां पयलीं जेजून आमच्या भासत मागला भाव भयणां. स्वर्गीच्या बापाय कडेन हे तिनूय मागणे स्वर्गीच्या बापाय कडेन तेणेन केले. सो ही इज लिडिंग अस टू आबा फादर. म्हणून आयच्या दिसाक हांव मागता भाव भयणांनो तुमचेशीन ह्या देवान म्हाज्या काळजान घातलेले ह्या देवाचें उतर दिवपाक, आबा बापाचो मोग दाखोवपाक. जो हांवें अणभवला तोच हांव तुमच्या वांगडा शेअर करून येयला भाव भयणां. म्हणटकच आमी जे अणभवता ते आमी वॉट वी फ्रीली रिसीव वी हॅव टू फ्रीली गीव. And that is what I received from Abba Father, because I have been talking to him all this while. I'm also talking to Jesus. It is not that I'm not talking to Jesus. I'm also speaking to the Holy Spirit, but I'm doing what Jesus told me. Ephesians 5:1. Already Ephesians 5:1 I have already explained. Copy him. Copy करपाक जाय. जेजून सांगला भाव भयणांनो, and there is nobody else you can depend on. If Jesus has told you, just do it. We have to build a relation with God the Father, because it is because of God the Father Jesus came into this world. It was the will of the Father. God so loved the world that he gave his beloved Son. God gave. He sent. He gave. So the process started from there, and that is why Jesus is talking about God the Father, the entire 4 Gospels. The entire 4 Gospels, Jesus is speaking about his Father. नाजाल्यार तुमच्या बायबलार आयज वसा आनी फादर हा पळय थंयसर माग करीत राहा कितके मेळटले ती पळया. He's talking about his Father, because he is the image of his Father. तेणें शिसांक सांगले तुम्ही तर म्हाका पळयला नाल्यार म्हाज्या बापायक पळयला. If you have seen me, you have seen my Father. He is the image of his Father. The love of God the Father and the love of Jesus and the love of the Holy Spirit is the same. म्हणून तांकां 3 रोल आहा, त्या 3 रोला प्रमाणे आमचे मागणे आसपाक जाय. पूण जेजून सांगला पळय ते भाव भयणांनो, आयच्या दिसाक हांव तुमचेशी रिक्वेस्ट करता, स्वर्गीच्या बापाय वांगडा तुमचें रिलेशन बिल्ड करा. दिस इज माय हंबल रिक्वेस्ट. हो आमी जायते टायम भाव भयणांनो आमी करिनात. कित्याक हांव म्हणना आमी चुकल्या जायत, कित्याक संवसाराची सिस्टम आमी शिकल्या. कित्याक संवसारानूय आमच्या बापायक आमी जबरसो पयसूच धरता. चडसो संवसाराचो बापूय जबरसो पयसूच आसता, आनी तेच आमचे
सर्गीच्या बापाय वांगडा रिफ्लेक्ट जाता. हांगा जी शिकल्यात आमी सिस्टम ती थंय रिफ्लेक्ट जाता. ही आमी चेंज करपाची गरज आसा भाव भयणां. आणि आजच्या दिसाक ह्या देवाच्या उतरान ही चेंज जातली म्हणून हांव भावार्थ धरता. उबी रावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नांवान. सर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुजो मोग जो तुवें जेजू क्रिस्तान आमकां दाखोवन दिलाय तेजेर, त्या मोगाचेर सर्गीच्या बापा हांवें शिकोवन दिल्या. आणि येवच्या पयलीं हांवें मागणें केल्लें जेजू, हांवें मागणें केल्लें तशीं सर्गीच्या बापा आणि पवित्र आत्म्या. हे जे सर्गीच्या बापायचो मोग जो हांव तुजे पोरशेक दाखोवंक वयता तो तेणेन आपणाच्या काळजान भितर घेतल्या पुरो. आणि ह्या वेळार कसलेय तुजे कुडीन दुयेंस आसा, कसलेय तुजे प्रॉब्लेम आसा, खंयचोय तुजो मनीस आसो, ह्या संवसाराच्या खंयच्याय कोणच्याक आसो, त्या मनशाक ह्या वेळार तूं उगडास कर आणि सर्गीचो बापूय ह्याच वेळार ताका हात लायतलो ही तुमकां हांव गॅरंटी दिता. कित्याक देवाचे उतर सांगता सर्गीच्या बापाय कडेन माग आणि म्हाज्या नांवान मागताय ते तुका मेवतले. ह्या उतराचेर आमचो विश्वास आसा. कसले दुयेंस तुमचे कुडीन हे आसो, कसलोय प्रॉब्लेम आसो, कसलोय दोंगर आसो, ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर्गीच्या बापा तुज्या लागीं हांव मागता. सगळे कितें तेंच्या लायफान सैतानान चोरला, मारला आणि काढून घेतला ते तुवें तेंकां परत 100% तुवें दिलाय म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुजेशीं मागता सर्गीच्या बापा. आणि ह्या वेळार सर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुजो मोग आमच्या भितर रिगलोलो आसा. जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुवें जे खुर्सार सगळे आमच्या खातीर संपयतलाय पळय त्या पासो, तूं आमच्या खातीर खुर्सार गेलोय. तुवें आमच्या खातीर इफेन बॉर्न केले, आमकां स्वर्ग ओपन केलो. तू पुनर्जीवन जालोय आणि जेजू लागीं गेलोय आणि आमकां पवित्र आत्मा धाडून दिलोय. आणि ह्या पवित्र आत्म्यान आतां आमी जियेता. आणि जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां तुवें धाडून दिला एक शाराती कहो, आमकां आदारी कहो. ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलोय आणि पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय देवाची सिस्टम. 90% आमच्या उतरांचेर आमची मांडणी आसा. हा प्रॉब्लेम उलोवचो ना, हांव सोल्युशन उलयतलो. हा प्रॉब्लेम उलोवचो ना, हांव सोल्युशन उलयतलो. जो मेरेन म्हजें काळीज वो प्रॉब्लेम आयकपाचे कान बंद करतली आणि फकत देवाचे उतर भितर घेतली. आणि हे देवाचे उतर भितर घेता ते एवरी टायम उलयता पळय तेन्ना जेजू हांव जाणा नी जाणा ते घोडे येतलेच म्हणून. कित्याक बरे काळजान बी घातलेली ती किल्लन येतलीत. कित्याक तुजी बीजान आसा द इनकरप्टेबल सीड दॅट इज द वर्ड ऑफ गॉड. आणि जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुवें सगळे धारवटे सगळी वाट आमकां ओपन केल्या सर्गीच्या बापाय कडेन वचपाक. आणि आयज आमी सर्गीच्या बापाय कडेन जे तुज्या नांवान मागला ते आमकां मेवले म्हणून. कित्याक तुजें उतर म्हणटा मॅथ्यू 18:19 माझ्या नांवान तर दोगा मनशां एग्री जाता कितें मागता पळय ते म्हाजे सर्गीचो बापूय दितलो. आमी 30 लोक आसा, आमी 30 लोक एकठांय जाता. आमी जे मागला, जे सैतानान आमच्या कडल्यान चोरून घेतलेले ते आमच्या जेजू क्रिस्तान आमकां रिस्टोर केला म्हणून. कितें आसोंक ते, कितकी वर्सांचे आसोंक ते, शेकड्यांचे शेकड्याचे आसोंक ते, जेजू क्रिस्तान ते तुका रिस्टोर केला आणि ते तुझे जाला म्हणून सर्गीच्या बापा हे आमी मागणे करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन आणि आमेन. प्रेज गॉड.